सायबर कट्टे येवन शाल घालून स्वागत करता। ऑल टेम्पल एसोसिएशन मंगळूर हाचे अध्यक्ष महोदय CA जगन्नाथ कामत हांकां शांतराम भटमाम येवन शाल घालून स्वागत करता। GSB टेम्पल्स एसोसिएशन मंगळूर हाचे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले K दिनेश जी कामत हांकां नागेश शानबाग माम येवन शाल घालून स्वागत करता। GSB देगुलಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ मंगळूरू हाचे कार्यदर्शी जावन आशिल्ले T गणपती पै हांकां अनंत नायक तेकट्टे हांणी येवन शाल घालून सन्मान करता म्हणून विनंती करता। तशेंच आमगेले 18 पेंटेचे चेंपी देवळा आडळत मुक्तेश्वर दिनकर भगवंत शानबाग हांकां नित्यानंद शानबाग शाल घालून स्वागत करता म्हणून विनंती करता। तशेंच आमगेले समाजाचे अध्यक्ष गावळी नारायण शेणे हांकां उमेश प्रभू मामान येवन शाल घालून स्वागत करता म्हणून विनंती करता। खंयचे कार्यक्रम जावका जाल्यार ताजे ಬಗ್ಗೆ एक योजना आसका, योचन आसका, चिंतन आसका। हे ಒಕ್ಕೂಟचे मूल आशय कसने आम्ही समाजाक कसान कोरका खंयचे उद्देशार हे जाल्ले आनी आज आम्ही हांगा ಒಟ್ಟು जावन आमगेलेची समाजाचे मलगड्यांक आदर्शप्राय जावन आशिल्ल्यांक सन्मान करता साल सुयोग हांगा मेळ्ळा हाजे ಬಗ್ಗೆ प्रास्ताविक जावन उलोवका म्हणून घेवन आमगेले दिनेश जी कामत कोटेश्वरा GSB टेम्पल एसोसिएशन मंगळूर हाजे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले तांगे लागीं विनंती करून घेता। प्रथम जावन देवाक स्वाम्याक वंदन करता। आयचे हे कार्यक्रमाचे अध्यक्षत वैसूंक येतील तशेले D गोपालकृष्ण कामत माम, तशेंच आयचे दिक्सूची भाशण करता आसले तशें उद्घाटक CA नंदगोपाल शेणे माम, CA जगन्नाथ कामत, T गणपती पै आनी आज सन्मान घेवता आसले सर्व बांधवांक आनी सभेर उपस्थित आशिल्ले दिनकर शानबाग हांकां वंदन करून वेदिके येदर आशिल्ले मलगडले सर्व जनांले आशिर्वाद मागून धाकल्यांक सुभाष सांगून दोन उतर उलोवचे आश पावता। आमगेल समारंभाक उपस्थित आशिल्ले मंगळूरू दक्षिणा हाजे जनप्रिय शासक जावन आशिल्ले वेदव्यास कामत हांगेले अण्णा वासुदेव कामत हांगा उपस्थित आसा ती तांकां आत्मीय स्वागत करता। हरि ओम। हॅलो हॅलो चेक, हॅलो चेक, हॅलो। आयचे समारंभांत उपस्थित आशिल्ले D गोपीनाथ कामत हांणी वेदिकेक येवका म्हणून सर्वा तर्फेन विनंती करता। हांकां शाल घालून सन्मान करता स्वागत करता म्हण घेवन आमगेले GSB सायबर कट्टे श्रीयार हाजे सेक्रेटरी माधव हेगडे हांगे लागीं विनंती करता।
हरि ओम. एक 5-6 वर्स मागशी म्हाका दिसता जगन आनी अध्यक्ष जाल्ले कुडले आमी मॅनेजमेंटाचे इजी जाता म्हणून म्हळ्यार कसले प्रोग्राम घालून घेतल्यार टेम्पलेशन अंडर घालल्यार सगळे एरिया 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करपाक जाता. 2 डिस्ट्रिक्ट मार न्ही, केरळा नॉर्थ केरळा समेत कवर जाता. तशी खंयचे प्रोग्राम घालचे की डिफिकल्टी जाता म्हणून घेवन आमी 4 झोन करून केले. 4 झोनांतू झोन 1 म्हळ्यार कुंदापूर. हाजे अंडर एक 39 देवस्थान येता. तशी आमी कसले कार्यक्रम घालता म्हणून एक प्लॅन करता आसतना एक 4 की 5 वर्स मागशी गोंगोळीची एक चेल्ली रँक आयली, स्टेटा फर्स्ट रँक आयली. तिका एक हॉनर करता म्हणून एक कोटेश्वरांत आमी एक मिटींग आपयलें. त्या मिटींग आपयलें तेन्ना आमगेले कोटेश्वर शंकर कामत आनी ते लीड घेतिल्ले. ते प्रोग्रामांत कशें जालें म्हळ्यार रँक आयिल्ल्याक मात न्ही, एक 85-90% वयर काडले चेडवांक आमी एक गुर्तीसून तांकां एक प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम, स्कॉलरशिपात नाही आहे, प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम करता म्हणून आमी प्लॅनिंग करतना फर्स्ट इयर आमकां एक SLC पास जाल्ले आनी PVC पास, सेकंड PVC पास जाल्ले. अरावंड एक 28 की 30 चेडवां मेळ्ळीं आमकां. ते कार्यक्रम आमी खंय करचे म्हणटाना सिद्धापूरच्यान मुखार येवन फर्स्ट कार्यक्रम सिद्धापुरा जाल्ले. ताजे नंतर त्यांनी तें बारीक ग्रँड करून केलें. तशें सेकंड प्रोग्राम आमी तक्कटेंत केलें, तेंवूय भारी ग्रँड रितीर जालें. ताजे नंतर सोमेल चातुर्मास कोटा आशिल्लो, त्या वेळार आमी कोटां केलें. कोटचे वलयाच्यांनी तें मस्त सहकार दिवन एक ग्रँड प्रोग्राम जालें. मागीर आतां चार्रीज प्रोग्राम मध्ये म्हळ्यार कोविड येयले निमित्त आमी 1-2 वर्सां आमकां कसले कार्यक्रम करूं जाय न्ही. हांव आमी करता म्हणलें तेन्ना लास्ट इयराची डिसिशन जालें की सिद्धापूरच्या सिरियार आनी सायबरकट्टेच्यांनी तांगेले समाज आमगेले GSB समाजाच्यान उट्ट करून करचें म्हणून एक निर्धार जालें. तुमकां आज पळयलें कळटा हें कितलो वेवस्थीत रितीर केला तांणी म्हूण. हांव आमी कसं केलें म्हळ्यार प्रति वर्स कशें म्हळ्यार आमी जे कार्यक्रम करचे मुखसूच आशिल्लें. हांव आमी एक कमिटी करता म्हणून घेवन झोन 1 एक कमिटी केली. कमिटी करतना एक दक्कर बाळा गोपाल मामाका एक युनानिमस जावन अध्यक्ष जावन एक सिलेक्ट केलें. ताजे नंतर कमिटी केली. हे कमिटी 2 वर्सां आसता. 2 वर्सां नंतर वापस नवी कमिटी करताची. नेक्स्ट इयराक जालें केन्ना जी ऑलरेडी आमगेले 3-4 जन वेटिंग लिस्ट आसाची प्रोग्राम स्पॉन्सर करूंक. आमी कशें करता आसा म्हळ्यार हांव आमी प्रतिभा पुरस्कारा वट्टू एक कॅश अवॉर्ड समेत दिता आसाची. चेडवांक एक विनंती म्हळ्यार तुमकां कसल पुरस्कार दिला, तुमकां कसल तें कॅश अवॉर्ड दिला तें एज्युकेशना खातीर काडका तुमी, तुमगेले पर्सनल यूसा काडून न्हय. तें कसलें म्हळ्यार त्या समाजा दुड्डू 10 जनांक दुड्डू ताका जाल्लो एक गौरव आसा. तें तशें जावन घेवन तुमी खंयचे तें खर्च करना अशी एक दिल्लें अमावंट कितलेंय आसो तें एक एज्युकेशना खातीरची तुमी यूज करता म्हणून चेडवांक एक विनंती करता. तशींच आनीक कसं म्हळ्यार तुमी हांगात कोण तें पुरस्कार घेतला तें तुमगेले एरिया विंगड जेन्ना सांगून तांकां एक कसलें एक स्फूर्ती जावका. चेडवां विंगड चेडवां जालें की आमकां 90% मार्क काडल्यार अशी एक समारंभांत आमकां एक हॉनर करताची, एक गौरव दिताची म्हूण घेवन प्रत्येक चेडवां मन येवन तें एक स्फूर्ती जावन येवका. आनी कसं म्हळ्यार मुखारसून तुमी एक शिकून जाता रे, चांग कामार वता रे, एका तुमगेले वेव्हारांत तुमी एक्सेल जाता रे, तुमी जाल्यार की असल कार्यक्रमां येवन सहकार दिवका. हांव म्हळ्यार दुडवाचें म्हण हांव आमगेले समाजांत दुडवांनी खंयचेंय काम राबिल्लें ना आजी थंय. आतां आमी जाल्यार केन्नाची दुड्डू त्या वर्सा कलेक्शन करचें आनी खर्चुचें, ताका बँक अकावंट एक तें फंड कॅरी करचें त्या सकट ना. कसं आसता रे त्या वर्सा दुड्डू त्या वर्सा खर्चून कैद करचें. 2 वर्सां तशींच प्रति वर्स आमी लेखेले पयशे चड दिता ना, कोणी उणी दिल्लें ना. स्टार्ट करतना विशेश जावन आमगेलो तक्कटे अनंत कडेन हेगडे मामू कडेन आमगेलो नागेश्वर म्हाका मास्टरू आनी पुरो मस्त एक्टीव जावन आनी कोटा सुरेंद्र मामू मस्त एक्टीव जावन काम करतना कलेक्शन जातवाय म्हूण
हांव तांकां सांगचें आशिल्लें आमगेल्या समाजान दुडवान खंयचेंय काम राबना तुमी मुखार शिया खंडित जाता म्हूण कालने पयर मुगेले घरले आयिल्ले उलोवचे म्हणून तांणी सांगलें आमी लेखिल्ले पयशे चड कलेक्शन जालां म्हूण म्हणल्यार आमगेलो समाज तसो तें कसलें एक चांग काम जाता म्हणून जाल्यार आमगेलें एक म्हाका म्हळ्यार मस्त सोशल हातूंत काम करून गोत आशिल्लें निमित्त एक 4-5 कॅटेगरी जन आसा एज्युकेशन दिता जन विंगड देवस्थानां दिताले विंगड मठां दिताले विंगड अनाथ आश्रम एक दुर्बळें दिताले लोक विंगड 4 एका दिताले आसाची ना म्हणनाची बट एक केलो कॅटेगरी आसाची तशी एज्युकेशन फिल्ड म्हणटाना ऑटोमॅटीक जावन आमकां कलेक्शन जाता हें कलेक्शन दिवन सर्वांक हांव ह्या वेळा वंदन करतां तशींच सायबर कट्टेचे न्ही भारी चंद करून प्रोग्राम अरेंज केला म्हाका दिसता हेकडे म्हाका धुव आसा केन्ना म्हणून वता धुवे हरडीक वतलो कितलो धांवन खेळप तितलो धांवन खेळ्ळो तो तशें जावन तांकां हार्दीक धांवन म्हणटा हांव मात्र न्ही 4-5 जाण आसात न्ही सर्वांक हांव एक वंदन करतां विशेश जावन हांव एक स्पेशल प्रोग्राम म्हळ्यार आमगेल्या समाजाचे एक साधक आमगेल्या एरियाचे आमगेलो एरिया म्हळ्यार सिराल म्हळ्यार शिरूर दाखोवन सास्तान थंय माबूकड ब्रिज आसा थंय ते आमगेलो एरिया येता त्या एरियान कोणें साधन केलां तसन 6 जणांक सिलेक्ट करून एबव 70 इयर्स आशिल्लें हांकां सिलेक्ट करून तांणी तांगेलो बिजनेसान की आतां एक टेंपल मॅनेजमेंट स्कूल मॅनेजमेंट बिजनेस एग्रीकल्चर कडेन एक सायन्सान आमगेले गोंगळी माव तांणी बारीक काम केल्लें आसा असले बरो आमी सिलेक्ट करून तांकां एक हॉनर करचे कार्यक्रम दवरलो आसा हे कार्यक्रमाक सहकार दिल्ले हांकां आयिल्ल्यांक सर्वांक वंदन करता विशेश जावन चेडवांनी हें एक प्रेरण जावन घेवन तुमगेलें बिजनेस तुमगेलें एज्युकेशनांत तुमी लायक एक नांव घेवका मुखारसून तुमगेलें जीवन सुखमय जावका म्हणून देवान म्हाका घेवन अवकाश दिल्लें सर्व वंदन करून मुगेले दोन मुखार नमस्कार. आमकां समाज कसन दिला म्हणचे किंता आमी समाजाक कसन दिवेत म्हणचे बगे आमी आलोचन करता त्या खातीर आमी असले कार्यक्रम आयोजन करता आसती चेडवांक विशेष जावन घेवन आज एक कसन प्रतिभा पुरस्कार आस त्या प्रतिभे तुमगेले अनावरण जाल्लेलो आसा ते सदां अशी जिनगता आसका ताजोट्टू फल्लेक तुमी वरेन असले स्थानांत राबून समाजाक आदर्शप्राय जावन तुमी वरेन तुमगेले नंतर वयल पिळगेक वरेन मार्गदर्शन दिवत असल कार्यक्रम असलेची निरंतर जावन चोलका म्हणचे आशयारी हे कार्यक्रम जाल्ला म्हणून सांगिल्ले दिन म्हाका सर्वां तर्फेन आभार जावन आसा. विशेष जावन हे सभा कार्यक्रम उद्घाटने मुखेन आरंभ करता. आयचे उद्घाटक जावन आशिल्ले आमगेलेची विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू हाजे अध्यक्ष महोदय जावन आशिल्ले CA नंदगोपाल शेणै हांगेले परिचय करता म्हणून घेवन जगदीश हेगडे सायबर कट्टे हांगे लागीं विनंती करून घेता. सर्वांकय नमस्कार. CA नंदगोपाल शेणे मम्माले परिचय दिवच्याक म्हाका मस्त संतोष जाता आसा. हांगेल ಬಗ್ಗೆ चड आमी सांगता आसतना कसलें म्हळ्यार तांणी प्रति एक क्षेत्रांतूय तांणी मस्त काम करता आसा ती तांगेल आनु लेट गोवर्धन शेणै अम्मा निरुपमा शेणै हांणी 1 जानेवारी 1965 जनन जाल्ली ती 1989 अंतू CA मेंबरशीप जाला आनी इनडायरेक्ट टॅक्स प्रॅक्टीस केला. हांणी डायरेक्टर कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री मंगळूरू मेंबर एडवायझरी कमिटी विद्याकल्पक ट्रस्टी विश्व सारस्वत फेडरेशन आणि अध्यक्ष श्री केशवेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट SLVT उडुपी आणि प्रेसिडेंट विश्व कोंकणी केंद्र आणि ट्रस्टी तिरुपती श्री काशीमठ हांणी आर्थीक जावन अशक्त आशिल्ल्या स्टुडंटांक तांगेल्या घरा वचून घेवन चेक करून घेवन तांकां फुल्ल फीज दिवचे कार्यक्रम तांणी विद्याकल्पक थ्रू करता आसा ती तांगेले व्हड काम हें तांकां हांव स्वागत करता. परिचय केला लेखा म्हाका अवकाश दिला लेखा धन्यवाद.
हे समारंभाचे उद्घाटन करता म्हणून वेदिकेर आशिल्ल सर्व अभ्यागता लागीं समाजा तर्फेन विनंती करतास. दीप प्रज्वालन कोरून हे कार्यक्रम निरंतर जावन देवाले स्वामेले आशिर्वादाने सुसांग जावन चलका म्हणचे खातीर दीप प्रज्वालन करका. दीप प्रज्वालन करून उद्घाटन केल्लेले आमगेले CA नंदगोपाल शेणै मामू हांगेले दिक्सूची भाशण वरेन मागीर आस ते दोनी ओटूत आनी हें करता ती प्रप्रथम जावन आयचे सुकृत आमचे म्हणचे शिर्षिकेंतू आमगेले समाजाचे प्रतिभान्वित साधकांक सन्मान करचो सुवर्ण संभ्रम म्हणल्यार म्हणयत इथे म्हळ्यार तांगेल आदर्श आमकां सदां अनुकरणीय जेवन आसका आनी आमी वरेन अनुसरणीय जावन आसका तांगेले वट्टू म्हणचे मार्गदर्शनारी आमी हे कार्यक्रम आयोजन केल्लेलो आसा. ह्या खातीर आमगेले समाजांतू आदर्शप्राय जावन आशिल्लें आमगेले कोटेश्वर श्री पट्टाभिरामचंद्र देवस्थानाचे आडळित मुक्तेश्वर जावन आशिल्ले श्री के श्रीधर विठ्ठल कामत हांकां प्रप्रथम जावन आमी सन्मान करून धन्य जावका. वेदिकेर आशिल्ले सर्व अभ्यागतांक हे सन्मान कार्यक्रमान भागी जावका म्हणून विनंती करता आस. विशेष जावन तांगेले परिचय आमगेले LED येता सुकेश श्रीधर विठ्ठल कामत कोटेश्वरा. ಹೃದಯ ಕೊಪ್ಪುವ ಭಾಷೆ ರಾಗಲಯ ವಿಸ್ತಾರ ಪದಚರ್ಚೆ ಮತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಹೃದಯ ಮತಿ ಸತಿಪತಿಗಳಂತಿರಲು ಯುಕ್ತವದು ಬದುಕು ರಸತರ್ಕೈಕ್ಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೃದಯಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದು ಕಲೆ, ರಾಗ ಲಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತಿಗೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪದಚರ್ಚೆ ಮತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಮತಿಗಳು ಸತಿಪತಿಗಳಂತಿರೆ ಬದುಕು ರಸತರ್ಕಗಳ ಸಂಗಮವಾಗುವುದೆಂಬ DVಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಚೆಲುವನ್ನು ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಧರ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಮತ್. ಬಾಂಧವ್ಯ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಕಲೋಪಾಸಕರಾಗಿ, ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ, ಭಜನೆಯ ನಾದ ನಿನಾದ ಸುನಾದಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿಯಾಗಿ, ಅಂತರಂಗದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅರಿತು ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡವರು. ಪಡವಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧ್ವಜಪುರದ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಮತ್ ದಂಪತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಗರ್ಭ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿಯವರ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ, ನಿರಂಜನ್, ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಿತನಾಗಿ ಸಮರಸದ ಬಾಳ್ವೆಯ ಸವಿಯುಣ್ಣುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಮುಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಬೇಸ್ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದು ಕುಂದಾಪುರದ ನೆಹರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಭಾವದ ಬಂಧುತೆಯನ್ನು ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠಶ್ರೀಯಿಂದ 10 ಹಲವು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲೂ
ಗಾನಸುದೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ರಸ ರೋಮಾಂಚನಗಳ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರದ ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದವರು. ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನೆನದಿಸುತ್ತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಬಸರೂರು, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ತಾನ ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಭಟ್ಕಳ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಬಾಲಕಾಶ್ರಮ ಬಸರೂರು ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಬಸರೂರು ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ, GSB ಸಮೂಹ ದೇಗುಲಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 3 ಅವಧಿಯ ಸೇವೆಗೈದವರಾಗಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ 400ನೆಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾಯಿತು, ಬದುಕು ಮಾನ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆದರಣೀಯರು. ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನರ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಕೋಟೇಶ್ವರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಸೇವೆಯೇ ಎಂದ ಜನಾನುರಾಗಿ, ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, GSB ಸೇವಾ ಮಂಡಲ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ GSB ಸಭಾ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯೇ ನನ್ನ ಜೀವಾಳ ಎಂದವರು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬಂದ ದೀನ ದುರ್ಬಲರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂದಾನವನ್ನು ಹೆಂಚನ್ನೂ ದಾನಗೈದ ಧೀಮಂತರು. ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದವರು. ಇಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಾನ ಗೌಣ. ಆದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿ ತಮಗೆ ಅನವರತ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. आयचे समारंभाचे वेदिके आशिल्ले सर्व अभ्यागत लागी आमगेल समाजाक आदर्शप्राय जावन आशिल्ले श्रीधर मामाक सन्मान कोरका तांगेले प्रीतीपात्र जावन आमी मेस्तसाली योग वरेन आमकां अनुकाल मेळका म्हणून न्हू विनंती करता आस दय दवरनू आयलेले सर्व समाज बांधवांक तांकां मन तृप्ती जावत तशी चप्पाळे मारून तांगेल्या आशिर्वादाक प्रीतीपात्र जावका म्हणून विनंती करतास. चलचित्तं चलवित्तं चलं जीवनं यौवनं चलाचलम इदम सर्वं कीर्तिर्यस्य सजीवती म्हणून तशी जीवनांतू आम्ही केलेलं सत्कार्य आमकां मेळ्ळेले सत्कीर्ती मात्र चिरंतन जावन आसता म्हणचे उतराक सदा स्मरणीय जावन आशिल्ले श्रीधर मामाक आमगेले GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಹಜೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯಾचे सर्व समाज बांधवातर्फे सन्मान. आमगेले समाजाचे अनेक साधक एकली कोटेश्वर जाल्यार अनेक कुंदापूर सदा आमकां मार्गदर्शक जावन आशिल्ले. कुंदापूर पेटे श्री वेंकटरमण देवस्थान हज्जे आतांचे मुक्तेश्वर जावन आशिल्ले श्री के राधाकृष्ण शणै माम हांणी वेदिकेर येवका हांकां वरेन
सन्मानो आमगेले GSB समूह देगुलाचे ಒಕ್ಕೂಟ ತರ್ಪೆನ खुर्चे योग भाग्य आमक मेळ्ळा. ಹಂಗೆಲ್ ಪರಿಚಯ ಜಾನಪದ ಶಿಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ಮಾನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎದ್ದು ನಿಲೆ ಆನಂದ ಧರೆಗಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜಾನಪದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದಿರಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರುವಂತಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಲಭಿಸಬೇಕು, ಮೌಲಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯಬೇಕು, ಮಾನವತೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅದುವೇ ಆನಂದ ಎಂಬ DVಜಿಯವರ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಇತರರಲ್ಲೂ ಅನುರಣಿಸುವಂತೆ ಬಾಳ ಪಥವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈಯವರು. ಕೃಷ್ಣಾನಗರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ತೀರದ ಕುಂದವರ್ಮನ ನಾಡಾದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶಾನುಭೋಗ್ ದಂಪತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಗರ್ಭ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿ 1945 ಜುಲೈ 11 ಜನ್ಮ ತಳೆದು ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾರವರೊಡನೆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸುನೀತಾ, ಪದ್ಮನಾಭ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾರ ಆದರ್ಶ ಪಿತನಾಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡವರು. ಕುಂದಾಪುರದ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BCom ಪದವಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಇಸಂಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಪಾಲಕರಾಗಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಚೇತನರು ಇವರು. ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಸುಧಾ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಶ್ರೀ ಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸ್ಪಂದನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಇವರು. 1975 ಕುಂದಾಪುರ GSB ಯುವಕ ಸಮಾಜದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಸರದ ಅಮೃತ ದುನಿಯಾದವರು. ವೈಚಾರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮುಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ದಾರಿದೀಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀಡಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೂ ಆಗಿ 1995 ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಾನೆತ್ತರ ಪಸರಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಶಿಕ್ಷಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣರಾದವರು ಇವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿ 1974 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗೈದವರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಜನಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶಿಮಠದ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೇಶವೇಂದ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ GSB ಸಮೂಹ ದೇಗುಲಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇವರು. ಸಾಧನೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಂಕ್ರಮಣ ಉಂಡರೂ ಸರಳತೆಯ ಸೌಜನ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಂತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವ ವೈನತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವಹಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಕ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಕಾ ಮುಡಿಂಗೇನು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತ ಮಹೋದಯಲ ನಿಮ್ಗಿತಾಸ ದೈದವರ್ನು ಸರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತ ಅಂಕವರೇನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕಾ ಹಂಗೆಲೆ ಆದರ್ಶ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದಾ ಅನುಸರಣೀಯ ಜಾವನ ಅಸ್ತೆ ಸಲ ಯೋಗ ಆಮ್ಕ ಮೇಳವ ಮಾಡೋಣ ಅಮ್ಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮಗುಂಗಿವೆಯಾ
ಕನ್ನಡ ಅಂತೂ ಏಕ ವಾಕ್ಯಸ್ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆ, ದಾರ್ಶನಿಕನ ದಾರ್ಶನಿಕತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ आमगेल भंडार माम अंका आमगेल सर्व समाज बांधवा तर्फेन आत्मीय जावन गौरव कुरका तुमगेले आशीर्वाद तंगेल आशीर्वाद आमगेले युवा परंपरेक सदा मेळका म्हणून आमगेल आशय दय दवरून आयलेले अभ्यागात सर्वांनी गट्टी चप्पाळ मारा. समाज बांधवांक मेळ्ळा ताणे आमगेले परिसराचे रघुराम नायक कलमर्गी हांणी हांगेल दंपती समेत जावन वेदिकेर येवका म्हणून सर्व समाज बांधवा तर्फेन विनंती करतास. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನರೇ, ಪರರ ಒಳಿತನ್ನು ನೆನೆದು ಕೊಡುವ ಮನವಿರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. आयच्या कार्यक्रमाक आमगेले मंगळूरचे डी वामन कामत माम हांणी उपस्थित आसा ती हांकां सर्व समाज बांधव तर्फेन गौरवपूर्वक स्वागत करच्याक इच्छा पावता. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನರೇ, ಪರರ ಒಳಿತನ್ನು ನೆನೆದು ಕೊಡುವ ಮನವಿರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಿ. ಆ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಹರೋ ಎಲ್ಲಿಹರೋ ಕೊಡುಗೆ ಸಂತಸವರವೋ ಮುದ್ದುರಾಮ್. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಣಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ. ವಿದ್ಯೆ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ದುಡಿಮೆ, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕಾಲಿಕವಾದಾಗಲೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸರ್ವರ ಪಾಲಿನ ಅಭಿಮಾನಧನರು ಇವರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೂ ಸಾಧುತ್ವದ ಮೇರು ಗಣಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ, ಪರಿಪಕ್ವತೆಗಳೊಡನೆ ಕಲೆತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೆನಿಸಿದವರು ಇವರು. ಧರ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಿತು ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆ ಶಿರಿಯಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲ್ಮರ್ಗಿ ಶಿರಿಯಾರ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಲ್ಮರ್ಗಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆಯ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಭಾಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಕಂಡವರು. ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದವರನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕೈಲಾದುದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸರದ ಈ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿ ಆರದ ಊರು ಶಿರಿಯಾರದವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರತ್ನರಾಗಿ, 4 ಸಹೋದರರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಖನಾಗಿ, ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರವರ ಆದರ್ಶ ಪತಿಯಾಗಿ, 4 ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ 3 ಪುತ್ರಿಯರ ಆದರ್ಶ ಪಿತನಾಗಿ ಮೆರೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಚೇತನರು. ಇಂತಹ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿಯು ಅನವರತ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. अंकुवरेन सम्मान कोरका हंगेल आशीर्वादाक आमगेल समाजाचे चेडू नंतावयल पिळगे वरेन आदर्श जावन आसतसाली योग आमकां मेळ्ळो. वेदिकेर आशिल्ल सर्व अभ्यागत हांकां मेळ्ळें सम्मान कोरका म्हणून विनंती करतास. परोपकाराय फलन्ति वृक्षा फलोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम. समाजाक आम्ही आमगेल जाल्लेल्या काणीक दिवका म्हणचे आदर्शप्राय व्यक्तित्वाक सन्मान करचे सुकृत समारंभार आम्ही आशिल्ले धन्य जाली ती दय दवरून तुमगेल चप्पाळे तांकां मेळो, तांगेल आशीर्वाद आमगेल समाजाक मेळो म्हणून सर्व समाजा बांधवा लागीं विनंती करतास. बाळ वामन कामत माम हांका वेदिकेर येवत तशी अवकाश करून दिवका. डकेरवाळ वामन कामत. नाही त्या विल पवार त्या
ಚೇತನರೇ, ರವಿ ಬೆಳಕ ತೋರುವನು ತರು ಫಲವ ನೀಯುವುದು, ಹಸು ಹಾಲು ಸವಿಜೇನು ಎಲ್ಲ ಪರಹಿತಕ್ಕೆ, ಪಡೆದುದನು ಕಲಿತವರ ಪರಿಚಯಾಚೆ LED. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನರೇ, ರವಿ ಬೆಳಕ ತೋರುವನು ತರು ಫಲವ ನೀಯುವುದು, ಹಸು ಹಾಲು ಸವಿಜೇನು ಎಲ್ಲ ಪರಹಿತಕ್ಕೆ, ಪಡೆದುದನು ಕಲಿತವರು ಕೊಟ್ಟರದೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಕೊಡುಗೆ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಮುದ್ದುರಾಮ. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಳಗುವವನು ಸೂರ್ಯ, ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನೀಡುವವು ಲತೆಗಳು, ಸವಿಜೇನಿನಂತಹ ಹಾಲನ್ನೀವ ಕಾಮಧೇನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವುದು ಪರಹಿತ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಅಂತಿರಲು ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಎಂಬ ಮಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆರ್ಷ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾನುಷ ಸಖನಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಡಿ ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ದಕ್ಕೇರಬಾಳು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದಂಪತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಗರ್ಭ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿ 1943 ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಜನ್ಮ ತಳೆದು ತನ್ನ 3 ಅಣ್ಣಂದಿರ ಅಕ್ಕರೆಯ ಸಖನಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಲವಿನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ, ಮನೆ ಮನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ತಾರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿದ ಬಾಳಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಷ್ಪಗಳಾದ 3 ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ 3 ಪುತ್ರರ ಆದರ್ಶ ಪಿತನಾಗಿ ಸಮರಸದ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇವರು. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೊಡನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು 1979ರಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಪರಿಸರದ ದೀನ ದುರ್ಬಲರ ಬದುಕಿನ ಆಶಾಕಿರಣರಾದವರು. 1986ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ DVK ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೇರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರದ್ವಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಇಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ರೀಯುತರ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಧರ್ಮ, ಸೇವೆಯೇ ಸದ್ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು 2 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾಲಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಇವರು. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯುದಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವವರು ಇವರು. ಈ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಧನ್ಯವಾಗಿಸಿದ, ಮಾನ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನೆಗಳ ತುಡಿತ ತಮ್ಮದಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿ ಅನವರತ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. वेदिकेर आशिल्ले सर्व अभ्यागत हांकां सन्मान करून आमी तांगेल आशीर्वाद घेवका, सदा तांगेल मार्गदर्शन आमगेल समाजाक मेळका. तुमगेल सक्कड समाज बांधवाल चप्पाळे तांकां मेळो.
ಗೌರವಿಸು ಜೀವನವ, ಗೌರವಿಸು ಚೇತನವ, ಯಾರದೋ ಜಗವೆಂದು ಭೇದವೆಣಿಸದಿರು. ಹೊರುವುದೇ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸುಗ ನಿನಗೆ, ದಾರಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ओमन ममन तंगेल जीवन गौरव केल्या, समाज गौरव केल्या, सर्व गौरव करून सगळे जीवनाचे गौरव त्यांनी आज स्वीकार करतात. त्यांची तांकां सगळे समाज वतीचे ना गौरव समर्पण. ಪರ ಕೃಷಿಕ ಮಣೂರು ಮಕ್ಕಿಮನೆ ವಾಸುದೇವ್ ಪ್ರಭು ದೈದವರ್ನು ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ವಾಸುದೇವ್ ಪ್ರಭು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆರೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸುಖ ಅಂಗೆಲ್ ಪರಿಚಯ ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬೆಟ್ಟದಡಿಯ ಹುಲ್ಲಾಗು, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವಾಗು, ವಿಧಿಯು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಕಲ್ಲಾಗು, ದೀನ ದುರ್ಬಲರ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಒಂದಾಗಿರು ಎಂಬ DVಜಿಯವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಳೆದ 7 ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಎಂಬಂತೆ ಸನಿಹದವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಇವರು. ತನ್ನ 14ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನಿತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಡೆ, ಸೌತೆ, ಗುಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲದೆ ಭತ್ತ, ಉದ್ದು, ಹುರುಳಿ, ಅವಡೆ, ನೆಲಗಡಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು. ಪರಿಸರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದನಿಯಾಗಿ ಬಡವರ ಮನೆಯ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆಯ ಅನುಭವಾಮೃತವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಇವರು. ಮಣೂರು ಮಕ್ಕಿಮನೆಯ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಪ್ರಭು ದಂಪತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಗರ್ಭ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸುಕೃತ ಸ್ವರೂಪರೇ ಸರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತ ಸಾಧನಾ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವರ್ಷ ಸದಾ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. अंकवऱ्यांना सन्मान करका म्हणून वेदिकेर आशिल्ल्या अभ्यागत सर्वांक लागीं विनंती करतास. आयचे आमगेले अनेक गौरवपूर्वक चेतन बांड्या श्रीकांत पै गंगोळ्ळी. बांड्या श्रीकांत पै गंगोळ्ळी. श्रीकांत माम ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ವಿರಾಜಮಾನ್ ದೌಕ ಹಂಗೆಲೆ ಪರಿಚಯ. ಅಭಿಮಾನದ ನರೆ ಈ ಲೋಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳಿನ ಅನುಭವದಿ ನಮ್ಮರಿವು ನಮ್ಮೆಣಿಕೆ ತುಂಬ ಸೀಮಿತವೋ. ಕಂಡದ್ದೇ ಇಷ್ಟಿರಲು ಕಾಣದುದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕಣ್ಣು ವಿಶ್ವದ ಕಿಂಡಿ ಮುದ್ದುರಾಮ. ಈ ಲೋಕ ನಿಗೂಢತೆಯ ನಾಡು. ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದು ಬಿಂದುವಿನಷ್ಟು, ಕಾಣದಿರುವುದು ಸಿಂಧುವಿನಷ್ಟು. ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟರೆ ಹುಡುಕಿದಷ್ಟು ಹುಡುಕುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಂಗಳು ಬೇಕು, ಸಾಧನಾ ತುಡಿತಬೇಕು, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ಕವಿವಾಣಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ನೂತನವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟು 1977ರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಬಯಿಯ ಭಾರತ್ ಸೀರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 16 ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನದನರೇ ನಮ್ಮ
ಬಾಂಡ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ. ಶ್ರೀಯುತರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ನಾತಕ ಪದವೀಧರರಾದದ್ದು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ. ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತುಡಿತವುಳ್ಳವರಾಗಿ 1977ರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಭಾರತ್ ಸೀರಂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತನಾಮ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಗ್ಲಾಸ್ಕೋ, ಸೀರಲ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಡನೆಯೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದವರು. 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಾಮೃತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿರುವವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ 2ನೆಯ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಇವರ ತಂಡದಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಔಷಧಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಿರೀಟಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ತುರಾಯಿಯೇ ಸರಿ. ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಔಷಧಿಗಳು, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಔಷಧಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಶ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಳಸುವ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾರೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ರ ರತ್ನದ್ವಯರಾದ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗೀಶರ ಆದರ್ಶ ಪಿತನಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವರ್ಷ ಅನವರತ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ರಚಿಲ್ सर्व अभ्यागत हंक सम्मान कोरका आमगेले आशीर्वाद आमगेल समाजाचे युवजनतेक मेळका म्हणचे आशय आमगेलो. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸಿ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅನೆ ನವೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕದವನೇನು ಹಳೆ ಬೇರ್ದವನಿಗೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿಕ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಕರ್ತಾಸಿದೆ ಅಂಕ ಅಭಿನಂದನೆ. देवाल चरणांक भजना सेवे अर्पण करून सार्थकते पळयल्ले आमगेले श्रीमती लक्ष्मी देवी सदानंद पै आनी वेदिकेक येवका हांकवरेन आमगेले समाजा तर्फेन गौरव दिवचे आमगेले आद्य कर्तव्य म्हूण लेखता आस. ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ಥಾವರದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲ ಈ ಮನದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಜಂಗಮದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇದರ ಗತಿ ಭಾವ. ವನಗವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಲಿದ್ದೀತು ಮನಸ್ಸು ಇಹಪರ ಕೊಂಡಿ ಮುದ್ದುರಾಮ. ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಇಹಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕೊಂಡಿ. ಇಹದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆವೇಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾಗಿ, ಕೋಪವನ್ನು ಕರುಣೆಯನ್ನಾಗಿ, ಮತ್ಸರವನ್ನು ಪ್ರೇಮವನ್ನಾಗಿ, ಹಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಸಾಗಲು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಎಂದರಿತು ಇಂದಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ ನಾಳೆ ಮೈಮರೆವ ಬದಲು ನಾಳಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಗೈಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಟಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸದಾನಂದ ಪೈ. ಮಲೆನಾಡಿನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಡಾ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಗತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭಗತ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಆಟಕೆರೆ ಸದಾನಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಪೈಯವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇವರು. ಬದುಕುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಬದುಕುವ ರೀತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡವರಿವರು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಗವಂತನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶತೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುಕೃತ ಸ್ವರೂಪರಾದವರು ಇವರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿ ಅನವರತ ಇರಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಮುಣ್ ದಾಸವಾಣಿ ಸಂಗಿಲಸ ಹೇ ಹಂಗೆಲ್ ಕೀರ್ತನೆ ತ್ವರನ್ ಸದಾಕಾಲ ಅನುರಣನೀಯ ಜಾವನ ಇಲ್ಲಲಸ. ಬೆಲ್ಲವಾಗಿರಬೇಕು ಬಂಧು ಜನರೊಳಗೆ ಮೆಲ್ಲವನೇ ಮಾಧವನ ಮನವ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ತಸಾಲೆ ಸೇವ್ ಕುರ್ತಸಾಲ್ ಯೋಗು ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಾಂಕ ಮೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಆಶಯ ಹನ್ನಿ ದವರ್ನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತಿ अंक आमगेल सर्व समाज बांधवा तर्फेन गौरव अर्पण कोरका म्हणून विनंती करतास. ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯೊಂದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಯೊಂದು, ಅಂಗಾಂಗ ಭಾವ ರೂಪಣದ ಕಲೆಯೊಂದು. ಸಂಗಳಿಸಲಿ ಕಲೆಗಳ ಅನುನಯವು ಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೋನ್ನತ ಕಲೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಗಳೋನ್ನತ ಕಲೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವು ನೆನೆದರೆ ಕುಲ ಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವ ರಂಗ ಮುಣು ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಂತು ಯಶಸ್ಸು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಲೆ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಆಮ್ಗೆಲೆ ತಂಕಾಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ करता सची तंका ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ. सुक्रतरे आमचे म्हणू कीर्तन मनांत उडगास येता. बदल संघ जाल्यार हंगेल तसल आदर्श व्यक्तित्व आमकां अनुसरणीय जावन अशें आमगेल सुक्रतेची विशेष जावन तंगेले क्षेत्रांतू साधन करून आमकां आदर्शप्राय जावन आशिल्लें आमगेल परिसराचे महाचैतन्याक सन्मान करतसलो सुयोग आमकां मेळ्ळा. सन्मान स्वीकार घेतली ती दय दवरून हे सन्मान घेतिल्लेक तांचे कृतज्ञता पूर्वक चप्पाळ घेवका तांगेल आशीर्वाद आमगेले सर्व समाज बांधवांक आसका म्हणून विनम्रतेरी निमून घेता आसा. यथा चित्तम तथा वाच यथा वाचस तथा क्रिया म्हणून आमगेल मन कशी तशींच आमगेल काम तांगेल कामे मुख्यने आमगेले समाजाक आदर्शप्राय जावन आशिल्ले श्रीधर मम्मान सन्मानिता तर्फेन दोन उत्तर उलोवका म्हणून विनंती करता. प्रथम ಕುಲದೇವಾರೋ ಇಷ್ಟ ದೇವಾರೋ ಹುಡುಗಾಸ್ಕೋರ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಚೆ
सर्व गुरुपरंपरेक मनसा वंदन करून वेदिकेर आशिल्ल्या सर्व म्हळ्यार महनीयांक वंदन करून हांगा मेळ्ळेले विद्वत वैदिकाले आशिर्वाद दिवंक मलगड्याले आशिर्वाद दिवंक धाकल्यांक शुभाशय सांगून दोनी उतर उलयता. प्रायशा आज म्हाका तुमी येद्रा सकाळी येद्राक म्हाका एक सन्मान केलो. मनुष्यान जल्म आयिल्ले नंतर तागेलें एक कर्तव्य करता. त्या कर्तव्याचो च्यूत येवचेनाचेर आमगे मना समाधानाक आमी समाज सेवकी देवाल सेवकी करता विना कोणाले तृप्ती घोस्कर करची न्हय. पण आमकां एक समाधान मेळटा. म्हणटना आज तुमी सर्वान वट करून म्हाका एक सन्मान केलो. म्हगेल जिवनांत केन्नाची विसरनाचो तसो आज एक विशय घडलो. प्रायशा असो सन्मान करतना आमी कसलें एक साधन करतना हाजी मातशी एक प्रेरणा शक्ती आसता. ती प्रेरणा आमकां कसर म्हणलो जाल्यार म्हाका एस्पेशली जावन सांगचें कर म्हळ्यार आमगेल्या म्हालगड्यान घालून दिले तसलो व्हडलो एक संस्कार. आमगेल्या आनंदान म्हाका घालून दिल्ले एक संस्कार ते कसर म्हणटा न्ही आमी केन्नाय तूं देवा पांय पडका मलगड्याक सेवा करका समाज सेवा करका म्हणटा तांणी आमकां सांगिल्लें ना. तांणी करून दाखयलें. तांगेले वाटेर आमी आयलीं ती म्हणटा आमगेलें तें शाश्वत जावन आमगेलें हृदयांत वरलीं तें कोणी सांगून करचें वरना. आमकां अनुभव येवन करचें आसतना तें व्हरता. म्हणटा प्रथम हें आज कसो सन्मान केला तो आमगेलो आनंद पावका म्हणून प्रथम जावन देवाला प्रार्थना करता. तदनंतर कसो म्हळ्यार आमी आमगेलें एज्युकेशन जाल्लें सकट जाल्लें. आमगेलो बिजनेस हाका अन्नान आमकां घाल्लो. अन्नार कसलेय कार्यक्रम आसतना एक अण्णान म्हालगड्या अण्णान गोविंदराय अण्णान आसतना स्वामेल की देवाल की कार्यक्रम करतना म्हाका एक परवडचें आशिल्लें. तशें जावन म्हाका एक तें बांधव्य वाडलें. म्हणटना हांतू आमगेलो बिजनेसांत हांव आसतना जालें की न्हयची खंयचेय संदर्भार कसलेंय काम करचें सोशल वर्क जावं मठा वर्क जावं देवस्थानां वर्क जावं सामाजीक वर्क जावं करतना पुरा जन बाबान म्हाका रायक रितीन एक सहकार दिलो. खंयचेय संदर्भार हांव म्हगेले वेव्हार सोडून गेलो की मातशी एक दिवस पुणें म्हाका कसले खंय गेलो तूं कसलो म्हण निमगेलो ना. म्हणटना म्हाका कसले कितें कोरका म्हणलें की करचें जावचें साध्य जाल्लें सक्कळ म्हगेले बाबावाले एक सहकारा निमित्त म्हणटना हे सन्मानाचे एक हवीरभाग तांकां जाल की पावता म्हण हांव देवालय प्रार्थना करता. विशेश जावन आनी हांगा कसलें सांगना कसलें म्हळ्यार एक दोन उतर उलयता. आज आमगेल्या समाजान भरती बेळवणूक जाल्या. प्रती एक गांवांचो स्कॉलरशीप प्रतिभा पुरस्कार असो सक्कळ प्रारंभ जाला. आमगेल्या चेडवांक शिक्का म्हण जाल्यार आज एक ना एक रितीरी समाज मेळटा म्हणलेल्याक आमगेलो आतां समाज उदाहरण जावन दिवेत. समय एक चल्ल्यान प्रयत्न केल्यार खंयच्या गांवांत कितलो स्कॉलरशीप मेळटा म्हणटा प्रयत्न करून घेतल्यार आज खंयचेय रितीरी खंयचेय चेडवांक आवस बापसूं कसलीय तोंदर जायना तशी एक एज्युकेशन करचें आज आमगेलो समाज मुखार आसा. तितलो आज समाज आमगेलें उट्ट जावन येवन चेडवांक मेळचें अनुकूल करता तसलें एक व्हड एक भाग्य देवाल्या स्वाम्याल्या अनुग्रहान आमगेल्या समाजाक मेळ्ळा. म्हाका दिसता हें सक्कळ भारी चांगले विचार जाल्यार खंयकी एक कडेन आमी चुकता की म्हूण दिसता म्हाका दिसता. म्हळ्यार म्हगेलो अभिप्राय हांव तुमगेल्या मुखार दवरचो. आमगेले चेडवां एज्युकेटेड जालें तशें दय दवरून चेडवान सारको आयकूंक काय हो विशय खरें म्हळ्यार जाल्ल्या घटन एक हांव सांगता भरती सांगचें वचना. एज्युकेशन चड जालें तशींची संस्कारांत आमगेले मार्क्स येता की म्हूण दिसता म्हाका. तांकां पुरानी जी फॅसिलिटी मेळटात स्कॉलरशीप मेळटा ऑनर करताची सक्कळ कडेन ते दिवचें हॉस्टेल की तें की हें की पुरो आमगेलो समाज आतां प्रोविजन करता.
खंय की संस्कार चुकतवे म्हणजे प्रश्न खरं म्हळ्यार आजी प्रती एक घरांतू एक चुकले दोन चेडूं आवसोप सुख तांगेले चेडूं हांवें कंट्रोल आसना ती हायर एज्युकेशन जाल्या फुडले ती आवसोप सुख कंट्रोल करता एक सान उदाहरण हांव सांगता कोणी ह्या विशयान बेजार करचें नज पुरा जनता शिवाय म्हळ्यार न्हय खंडीत न्हय जाल्यार आमच्या समाजांत इवन 1% जाल्यार की असल घटन घडचें नज म्हणून दृश्टीन हांव सांगताच एक ते एक सोयरीक पळोवचें वचचे संदर्भ ऑफकोर्स ती लायक शिकल्या इंजिनियर फेर लुकींग चेल्ले पळोवचे चेल्लेक पळोवचे कापून व्हरतना चेल्ली ड्रेस जावन आयल्या लायक कोण कापड न्हेसल्या सक्कळ न्हेसल्या आईल कुडले आवसुल्या ती म्हणलेली खंय वच्चें आजी म्हणून ती गोत आसा चेल्ल्या पळोवचें वच्चें म्हणून चेल्ल्या पळोवचें वच्चें म्हणून तुका पळोवचें वच्चें अमके कडेन वच्चें अमकी चेल्लो म्हणून सकट सांगता अड्डा थंय गेले नंतर चेल्ली पास जाली म्हणटा आनी चेल्ल्याक सांगलेली तूं हागेर पांय धरी वो तागेर पांय धरी आनी नेकलेर पांय दवर पूण सांगचें ना घटना हांव तुमगे कसो सांगता म्हळ्यार आमकां त्या मट्टा संस्कार उण जाला हांवें म्हणून निमगेल्या रे कितले मट्टा उण जाला कितले मट्टा चडला हांव तें एक्सप्लेन करूंक वचना असल एक 7-8 घटना आमगेर कळीत आयली बट आमी कसं करचें तुमी टेंपल एसोसिएशन प्रेसिडेंट न्हय तुमी हक्क कसो फुडें एक सोल्युशन सांगता मिटींग आपोवका तें करका हें करका म्हणून जनान सांगलें टेंपल एसोसिएशन न्हय घरच्यान न्हय मिटींग आपोवन कोणा समोर करचें जाता बाय आनी तो मेन कसो म्हणलें हांव सांगचें घरान चेडवां शिकयतना एज्युकेशन म्हणटा आमगे संस्कार शिकया पांय धरचे कसो म्हणून ती गोत ना पांय धरचे ना धर ना म्हण सांगितलें दिना हांव आयकल प्रकार आमी आनी पांय धरले रे तांणी कसो पुण्य संचय केला तातूंत एक भाग आमी घेता म्हणून येवन हांव आयकल्लो बटवा मय बाय बटवा म्हाका सांगा म्हणटाना हांचो भरती अर्थ आसा आमचो अर्थ धरले म्हालगड्यान आमकां सांगता एकली चेल्ली एकलो चेल्लो म्हणून सांगना अशी बेसलेली मेळना कार्यक्रम आमी करताची बट आमी मुखार सुंदर की ना आमगेर समाजांत आमगेर संस्कार व्हरचे आतां आमी भरती प्रयत्न करता आसच जाल्यार हांचो मेन पात्र कसो म्हळ्यार भायल मनशाले घरले म्हालगड्याले म्हणटा मुखार सून हांव चड भरती भरती उरलें ना असो एक 10-15 घटना आमगेर कळीत आयली तुमी सॉल्व करता हें म्हणून कशी सॉल्व करचें कोण सॉल्व करचें कोणा सांगचें हाका सकट कर म्हळ्यार घरलेही हेका लायक एज्युकेशन दिल्लें री संस्कार दिल्ले री तांणी कसो म्हळ्यार संस्कार म्हळ्यार खाली आमी तांकां बोधन करचें न्हय आमी घरांत करून दाखोवका तेन्ना हांव करता असो तूं करी म्हणून एक घटन जालें की मंगळूर आयकल्लो हांव चेल्ले मूंज केली बापसून आनी भटमाम मला सांगलें भटमाम हाका एक संदी शिकया आनी पुत्ता आपल्याक पळय तूं न्ही संदी करका म्हणून पूत म्हणलें दाय तर हांव करता कांय दोन ना तूं करता बाय म्हणजे मी घे तो कर पुत्ता मा सांगिल्लें ताणें ताका मना गेलें ना बापा पुत्ता हांव कर राब एक 10 दिवस राब म्हणून तो 10 दिवस भटमामाले वचून संदी शिकून 11 दिवसा पुत्ता आपयलें गे बैस हांव आज संदी करता हांव तूं ओट्टू करया म्हणून असल घटना आमगे भितर जावका आमी तशें चोलका अशें आसलें मात्र मुखार सून आमगे संस्कार व्हरता आनी समाजांत देवा दयान आमगे स्वाम्याले अनुग्रहान करतना लायक एक वक्कट आसा सक्कड आसा जाल्यार संस्कारांत आमची के म्हळ्यार वताची देवस्थानां वताची नाल्ल करता सक्कड करताची देवाक स्वाम्याक सक्कड पांय पडताय घरा येवन कसल जावका तें विसरताची असो आज म्हाका तुमी वटकून एक सन्मान केला हांव प्रेचीन स्विकार केला आनी विशेश जावन आमगेले टेंपल एसोसिएशन जोनाचे कुंदापूर जोनाच्या सर्व सदस्य त्या सदस्य पूर्वक जावन धन्यवाद सांगून म्हगे दोनी उतरां संस्कार आणि संस्कृती मनुष्यांक अत्यगत्य म्हूण जावका ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಒಗೆಯೊಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಫಲ
म्हाका अभिनंदन सांगता आसा तशेंच आमकां आदर्शप्राय जावन आशिल्ले कुंदापूर पेटे वेंकटरमण देवस्थानाचे धर्मदर्शी जावन आशिल्ले राधाकृष्ण शेणै इमाम हांणी 2 उतर उलोवका म्हणून सर्व समाजा बांधवा तर्फेन विनंती करतास. वंदन करून स्वाम्याला आशीर्वाद मागून वेदिकेर आशिल्ल्या पुरो गण्याला आशीर्वाद मागून हांगा सभेर आशिल्ल्या पुरो जाणां नमस्कार करून दोन उतर उलोवच्याक इच्छा पावता. आतां श्रीधरान सांगलें आमगे संस्कृती संस्कार बारी उण जाता आसा विशय सत्य. आमी एज्युकेशन घेवन मुखार सून गेल्ले फुडले आमगेलें हें सक्कड सोडता वता आसत आमी फुडेंच कर म्हणून आमगेले व्यापार करूनाशिल्ले हळ्ळीन तशें पुरो एग्रीकल्चर करूनाशिल्ले तेन्ना तांगेले क्लियर कट जावन घेवन संस्कार आशिल्लो संस्कृती आशिल्ली. आतां पुढं दणकन जालां म्हणल्यार इंजिनियर जाता ती डॉक्टर जाता ती असान सकट शिकून हायर एज्युकेशन घेतले फुडले हें पुरो विसरून वतात. आमी आतां पळयता आसा ती एक स्वाम्याले भेटका जाल्यार कशी तो भेटता म्हणून तें सुद्दां आमगेल्यान उणी जाता आसा. कारण कसं नाही आम्ही एज्युकेशन घेतले चड जावचे वचून की मालगाड्यान शिकून दिवन जावचे वचून श्रीधरान सांगेन शंबर सम फुडें सकट आमकां गॉडफादर जावन घेवन कॅनरा बँक कॉर्पोरेशन बँक सिंडिकेट बँक सकट आशिल्लें आमगेले मालगाडी केलो जाणा रिलेशन पुरो थंयसर आशा वचून आमी शिकले फुडें SSLC जाल्ले फुडले त्या बँका जॉयन जातालीं. तदनंतर कळून जालें म्हणून जाल्यार त्या बँकवर नॅशनलायज जालें 68 नॅशनलायज जाले नंतर आमगेले परिस्थिती कळली जाल्यार म्हळ्यार आतां पुरो आमी इंजिनियरींग जावचें सॉफ्टवॅरा वचचें. सॉफ्टवॅरा गेले जाल्यार पुरो परिस्थिती पळयली म्हणजे पुरा कडेन तुमी स्टडी करा तांकां आनामा वेरी ना मलगडे वेरी ना अज्ज हांवें म्हणना तो तेगे बायल तेगेले चेडूं इतल्या भितर जावन वता. एज्युकेशन घेतले फुडले तांणी हें पुरो कशें विसरता ती. कारण कितें म्हणल्यार फुडें जालें घरकड जालें 3, 4, 5 चेडूं आशिल्लीं. आज श्रीधरा जालें तिगे कोत आसा स्वाम्यांनी जेन्ना एज्युकेशन शिकता म्हणले खातीर बसरूरांत बालकाश्रम केलें कारकळांत केलें अंबलमेडांत केलें हांगा पुरा करून घेवन सुदीन तीर स्वाम्यांनी इस्टाब्लिशमेंट करून गेलें. कडे कन्न जालें म्हणलें जाल्यार थंय चेडूं आनी येवचें ना. कारण कितें म्हणलें जाल्यार एक घरकड फुडें 5-6 चेडूं आशिल्लीं न्ही ती खंयचे एक चेडूंक गेलें जाल्यार तोंदर ना. आतां कन्न जालां म्हणून जाल्यार एक चेडूं बाब म्हणून जायत म्हूण सांगल्यार बायल नाका म्हणटा. कारण मागीर एक चेडूं आमकां पोसुचें जायना मागीर म्हूण असल परिस्थिती आयल्या. कडेर आतां स्वाम्यान जालें तिगे परमिशन दिलां इंग्लीश मिडियम स्कुलान शिकया तुमगेलें हें करा तोंदर ना म्हणून तेज्या वचून असन सकट आज जगत तूं आमगेल्या देशांत जाता आसा. कारण कितें म्हणलें जाल्यार देव धर्म हें म्हणलेल्या विशयांनी बरते आमी मागशे आसात. हें आमी सुरवेक देवस्थानां वचचें देवाचें डेली स्वाम्याला निमगेलें म्हणजे फुडें सुदीन तीर स्वामी जेव्हा आतां सैमीन तीर स्वामी सांगता ती तुमी सकाळीची नाम घेवन जाल्यार फुडले काय पिवका जाल्यार शिर्डी वचून लग्गी आसा म्हणून जाल्यार देवस्थानां वचून देवा पांय पडूं देवाला अशें तीर्थ प्रसाद घेवन येवन तुमी काप पिया म्हण सांगचे उद्देश कसलो म्हणलें जाल्यार एक मनसा संस्कार आसका म्हणल्या खातीर सांगता आसात जाल्यार कितले जाण तें इम्प्लिमेंट करता ते. आतां बायल मनशान जालें तिकेची बरती जाणांनी चूड पुजेचें ना वायणाची पूज ताजे फुड ना असल कडेक म्हळ्यार तें कस्सन म्हणल्यार विशयान तांकां गोत ना. ताका तरी मालगड आशिल्ल्यान पुरो जाणांनी एक चेडूं हांकां शिकून दिवचे अभिप्राय करून आमगे ते आशिल्ले संस्कृती संस्कार एज्युकेशन घेतले फुडले संस्कृती आनी संस्कार येता म्हणून अर्थ न्ही. हें श्रीधरान बरें सांगिल्लें आमगेलें सहमत आसा. पुरो जाणांनी हें पुरा करून घेवन आमगेले कम्युनिटीचे आमकां फुडें गॉडफादर आशिल्ले म्हणून आतां पुरो दनकर म्हळ्यार इन्फोसिस की TCS की आनी की असन सॉफ्टवॅरा वचून तांगेलें पुरा कसन की जाता आसा. ताणें एक उदाहरण दिल्लें तें जालें की सम ताका तरी पुरा जाणांनी आमगेल्या देव धर्म
आ चार विचारांतू जाल्यार तितले मटाक सुदर्शन घेवन देवाल विशय अंदमा धर्मा विशय अंदमा स्वाम्याल विशय अंदमा चंद करून आमी वचून घेवन आमगेले संस्कृती आनी संस्कार उरोवका म्हूण घेवन हांव ह्या विशयान तुमगे लागीं मागून घेवन दोनी दोन उतरां मुक्ताय करता. आयच्या कालांतू आमगेलें व्यक्तित्व म्हळ्यार एक नमूने हरवी दूद सही आसा. टक्का संस्कार मेळ न्हू तें दूद दही जावका, दही लोणी जावका, लोणी तूप जावका, तें तूप बहुउपयोगी जावका. तसा व्यक्तित्व आमकां जावका म्हणचे मार्गदर्शन दिलेलें आहे. श्री के राधाकृष्ण शेणै माम हांकां सर्वा तर्फेने अभिवंदन करता आसा. आयचे समारंभ उद्घाटन केलेलें तसलें आमगेले मंगळूरू विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष महोदय जावन आशिल्ले CA नंदगोपाल शेणै माम हांणी आमकां दिक्सूची भाशण दिवका म्हणून न्हू सर्वा तर्फेन विनंती करतास. ಕುಲದೇವಾಕ ಇಷ್ಟದೇವಾಕ ग्रामदेवाक संस्थानाच्या आराध्य देवांक साष्टांग प्रणाम करून काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयम इंद्र तीर्थ स्वाम्यांक श्री गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश स्वाम्यांक श्री कैवल्य मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वाम्यांक साष्टांग नमन करून आयचे कार्यक्रमाक येवन पाविले आनी यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड मुखांतर पळयतले सर्व समाज बांधवांक नमस्कार करून शुभाशय सांगून एक दोन उतर उलोवचा इच्छ पावता. भविष्य एक 5 वर्स फुडें आमगेले समाज बांधव गोंयांतून पश्चिम करावळीचे नाना गांवांतू संस्कृती आनी धर्मा रक्षणे खातीर येवन पाविल्लो विशय तुमकां सर्वांक गोतस. आयिल्ले प्रत्येकल्यांनी ते गांवांतू एक मंदिर देवस्थान बांदलें आनी ताजे लागींची घर व्यारू पुरे सूर करून एक टेम्पल इकॉनॉमी आमगेले सगळे कोस्ट लायनार पळयल्यार एक टेम्पल इकॉनॉमी जावच्याक कळवलेले एक 5 वर्सांतू GSB समाज बांधव कारणीभूत जाल्लेची. भविष्य कळवलेले एक 50 वर्सां हे कडेन आमगेल्या देशांत आयिल्ले एक सोशियो इकनॉमीक चेंजीस म्हळ्यार एक इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन जाल्लें, बँकिंग क्षेत्र व्हड मट्टारी एमर्ज जाल्लें आनी कळवलेले 20 वर्सां कडेन इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी एक व्हड मट्टाक आमगेले तरणाटे लोकांक गांव सोडून विंगड गांव वता तशी एक प्रेरण दिलेलो आसा. आजी आमी खंयचेय गांवांतू गेल्यार पुजे वेळारी गांठ मारूंक जन मेळना, मेशीन आयला, ज्या गंट मारूंक मेशीन आयला हें पुराय घरकड गेल्यार प्राय जाल्यार ल्हान मात्र गांवांत आसाची, चेरडूं बेंगलुरू पुना आनी विंगड विंगड गांवांत आसाची. हें आमी कसलें करूं जायना. हें बदलावणें अनिवार्य आनी मुखावेल दिसांत हें चक्र घेवन वापस फुडल्या वरी येवच्याक पुरो सांगूं जायना. आमी आतां कसल करता म्हणल्याक मेगेले एक 2 उतर हांव सांगचें कसा म्हळ्यार आजी सगळे लोकांतू डिजिटल क्रांती जाल्ला आनी आमी ताजे सुवर्ण युगांत आसाची. आजी हे कार्यक्रमाक सुक्रत म्हूण एक नांव दवरलेलें आसा आनी तें आमगेल्या सुक्रतींद्र स्वाम्या नांवा लागीं आसा तें नांव म्हणटाना एक शुभ सूचन कसं म्हळ्यार हांव विनंती करचें ऑल टेम्पलाच्या लई सुक्रत म्हळ्यार एक पोर्टल ऑल टेम्पलाचे जावन तांतू आमगेले सदस्य कोण कोण देवस्थान आसाची तांगेले एक इंडेक्स वायज ते पुरा अपलोड जावन खंयचेय जनांनी तांगेल गांवचे देवस्थान तांतू वचून क्लिक करून थंय खंयची सेव आसा हे पुरा विशय पळोवन घेवन तांणी सेव करचे नमने रस्का त्या म्हळ्यार आज हे पुरा तरणाटे लोक वर्सा एक पंत उत्सवा वेळार गांवां येताची जाल्यार हांगेल चेडूं मुखारसून कसं म्हणून आमकां सांगूंक साथ दिना. सो आत्ताशील चेडूं कोण परगांव आसाची त्या पर एक कालाक हांगा आसून शिकिले जाल्यार नेक्स्ट येवचे जनरेशन भोवश आमकां करूंक कसन कोत्ता म्हूण कळना देखून आमी एक
ऑनलायन की कसं की करचे कार्यक्रम करचे आरंभ करचे अगत्य आसा म्हूण म्हाका दिसता आसा एक 120 वर्स फुडें एक तलिचेरी असलपुरा भागांतकून कोडमट्टारी आंध्रा गांवांतू नेल्लूर कडप्प कर्नूल गुंटूर राजमंद्री पुरा चमकलला आमगेल समाज बांधव आज 75% जन तेलुगू उलयता आसच गांवची खंयची देव म्हणले तांकां गोतना ಕೆಲವು ಜನ पात्र गोत्ता सरनेम आमगेल जी ना परिस्थिती थंय आतां ऑलरेडी आसा भविष्य आमगेल नेक्स्ट जनरेशनाक तसल परिस्थिती येवच्या नज म्हणल खातीर आमी हें एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म दवरका तांतू प्रति एक देवस्थानाक गेल्यार त्या देवस्थानाचें कसन आसा चित्र की ताका संबंध पावील कोण आसा ताका कसन QR कोड आसता ताका एक पेमेंट करचें आसा एक सेव करता म्हूण तुमकां पुरो गोत्त अशा पुरो पयर कोविडा वेळार बेंगलुरांतू विंगड धर्माचे विंगड जातीचे देवस्थानांत कसं जालें म्हळ्यार पुराय थंयचे देवस्थान कॉन्टॅक्ट करून लेखाक एक सेव करता म्हणटना त्या भटमामांनी ते दीस सकाळीं देवाल नड्याक देवाक येद्राक तो समेत एक व्हिडियो करचे प्रार्थना करचे तागेलें नक्षत्र सांगून आनी तो व्हिडियो त्या सेवादाराक पेटोवचे ताका एक मनाक कितली खूश मेगे लेखा काजी ताणें थंय लागीं राबून सेव केल्या रिजल्ट ताका हें आमगेले समाजा देवस्थानान जातास वे म्हूण आमी एक चिंतन करचें अगत्य आसा म्हूण म्हाका दिसता दोनीचे मुख्य विशय देवस्थानांतू सानिध्य वृद्धी खातीर होम हवन पुरा व्हड मट्टाक जाता आसा ताजे ಒಟ್ಟು आमी करता जाल्यार एक 3 विशय हांव सांगच्या इच्छा पावता कसला म्हळ्यार आमगेले विद्याकल्पक जेवो केशवेंद्र ट्रस्ट जेवो काशीमठ वेलफेअर फंडा जेवो भटमामांगेल चेडूं जनांनी केर
धांवन वचून ते कलेक्ट केल्ले आनी ताका आजी ताणटा घरांत दवरून ताका सकी हें करचें असल पुरो विशय व्हड मट्टाक आमकां समाजान मनाव हरका म्हूण हांव हें तुमकां सांगतास. आमी आजी प्रोजेक्टाक डोनेशन वट्ट करताची. डोनेशन वट्ट करतना आमी निंगूच कसा म्हळ्यार पॅन नंबर दी तुगेले एड्रेस दी म्हूण निंगिताची. ताजी वटूच मेगेले एक विनंती देवस्थानाच्यान कसं म्हळ्यार एक कट ऑफ एक 50,000 की 1 लाख की वयर डोनेशन दिलेल्यांक मामा तुगेले एक नक्षत्र दी वर्साक तुगेले नांवार एक दीस आमी सेव करताची म्हूण सांगून कलेक्ट केल्ले म्हूण जाल्यार तो डोनर वर्सगटल्यान तुमगेलो आसता. खाली एक प्रोजेक्टान इता म्हूण म्हळ्यार तुमी प्रति वर्स ताका त्या दिसू तागेल नांव नक्षत्रार कोणी जाता तागेले घरकडचे कोणाले नांवार की तागेल नांवार की एक सेव करून तुमी प्रसाद पेटयल म्हूण जाल्यार तो खंयचे कालाक तुमकां विसरना. आनी विशेश जावन हांव सांगचें कशें म्हळ्यार हे पुरे यंगस्टर्स बसल्याची देवस्थानाचे परिसरां आशिल्ली यंगस्टर्स हांव सांगता आसा तुमी केन्नाय मोबायल घेवन मोबायलान काम करता आसताची तुमी देवस्थाना मॅनेजमेंटाक एक ब्रॉडकास्ट ग्रूप कराया. ब्रॉडकास्ट ग्रूप कोणाल म्हूण म्हळ्यार डोनर सांगेल ब्रॉडकास्ट ग्रुपांत देवस्थानाचे उत्सव कसले कार्यक्रम एक बटन प्रेस केलें कुडले मेसेज वता. आज कितले कडेन देवस्थाना कार्यक्रमा विशय प्रति डोनर्सां पावता म्हूण आमी एक आलोचन करता म्हणल्यार दीस आयला म्हूण म्हाका दिसता आसा. आनी विशेश जावन परगांवचे जन मस्त कडेन हांव पळयलां परगांवचे जन येयले तेन्ना तांकां खंयचे देवस्थाना दर्शन आसल्यार एक मुखार होवन राबोवची एकय समराधने वेळार तांकां एक सुरवे बसोवची की हें पुरो जातना परगांवां दूर तुकून आयिल्ल्या जनांक केन्नाय तांकां एक सुरवेपांत एक बस तसल वेवस्था पुरो आमगेले वॉलंटियर्सान करका हो विशय जातना म्हळ्यार म्हागेले कळिता आयिल्लो आसा अशें जाल्लें चंद म्हूण म्हाका दिसता आसा. एक आडळिता संबंध पाविल्ल्या विशयांतू एक सार्वजनिक संपर्कांतू सेवेंत आशिल्ले एक CA आसा पुरो एक लॉयर आसा पुरो लेक्चरर आसा पुरो टीचर आसा पुरो कोणी एकलो समय दिवका खाली नांवां मात्र सांगून तांत आसची न्हय समय दिवका असल प्रोफेशनल जनांनी स्पेशली हांव यंगस्टर्सांक सांगता आसा तुमी पुराय एक प्रोफेशनल जाता तरी तुमगेल्या गांवच्या देवस्थानांतू एक आडळितांत एक भाग घेवच्याक प्रयत्न करायची. आनी विशेष जावन तिन्नींतूल एक वांटपुणी कनिश्ट जावन तनु मना देवस्थाना खातीर पल्लकी खांद मारून उत्सवा भाग घेवन दिवटिಗೆ ದೋರ್ನು काम केल्ल्यांक कनिष्ठ तिन्नींतूल एक वांटो आडळित ಅಂತೂ प्रातिनिध्य खंडित दिवका म्हूण सांगून हांव विनंती करता. विशेष जावन प्रितेरी देवाक मोगारकी फड्डकी विंडून भजन म्हणू देवळाचें काम करचें महिला समाज आमगेल्या जनांक साध्य आशिल्लें खंयचे नमनेर साध्य आसा तशींच अशी म्हूण सांगना एक प्रातिनिध्य दियाची कसला म्हळ्यार आयचे आमगेल्या देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जावन आसा असल वेळार आमी एक चिंतन करचें दीस आयल्याची. आनी निवृत्ती वयोमिती 75 दवराची म्हूण एक विनंती करता आसा. 75 वर्साक बिंगडांक अवकाश दिया. आमी एक 4-5 वर्स फुडें एक देवदर्शन म्हणून स्पंदना टीव्हींत एक कार्यक्रम केलेलो तातूंत दक्षिण कन्नडा उडुपी शिवमोग्गा केरळा नॉर्थ केरळा हांगाचे पुरा देवस्थानाचे 135 देवस्थानाचे माहिती दिल्लेलो आसा. तेन्ना हांव ते कार्यक्रम जाता आसतना म्हाका म्हगेले फॅमिली बिजनसांतल्यान स्पॉन्सर जाल्लो कार्यक्रम कस्टमर केअराक मस्त जाणाले फोन येवचे प्राय जाल्लें गेले मम्मा आमकां ते देवस्थानां वच्चा जायना आमी ते देवस्थानांत तुमी लास्ट ते आरती दाखयतना आमगेल्या मनांत आशिल्लें पुरा प्रार्थना करचें तुमकां देव बरें करो म्हूण सांगून फोन कितकी आमकां आयिल्लो आसा. तेन्ना हांवें ह्या विशय ऑल टेंपलाच्या नॉलेजाक हाडलेलो आसा. कसो म्हळ्यार हे पुरा देवस्थानाक तुमी कसं करका म्हणना एक ट्रॅव्हल एजंट एक बस ह्या पुरा देवस्थानाक वच्चे एक रूट आतां एक दीस
कारकळ सायडार वतना खंयची खंयची GSB देवस्थान मेळटा तांत वच्चा जन रेडी आसाची आज ही खंय खंय की जन फॉरेन टूर पुरो करचे बदला आमगेले दक्षिण कन्नड उडपी देवस्थानां पळयली हें एक विनंती केलेलें एटलिस्ट त्या दिक्कांपुणी आमी टेम्पल स्क्वेअर एक उडपीन तूं SLVT लागी एक बस राबोवचे दुड्ड तांणी दिवचो बसार व्हरचे तांगेले खाण जेवणा वेवस्था करचे तांकां वापस हाड सोडचे कसला म्हण म्हळ्यार एक एक्सचेंज ऑफ पीपल जनांनी एक गांवांत तुका आनी एक गांवां वचून आनी एक कडेन देवस्थान पळोवका म्हळ्यार एक उद्देशारी हें काम जाता आसा आतां कुलदेवता दर्शन कार्यक्रम जाता अशें यूथ ऑफ GSB चॅनलान तुमकां पुरो जाणांक गोत्त आसा पुरो काली कुडतेरी मामाई देवस्थान आशिल्लें आनी 30 प्रोग्राम येवचे आसा विंगड विंगड देवस्थान येवचे आसा हें पुरें आमगेलें गोंयांत तुकून कोच्ची तांय आशिल्लें पुरो जनांनी ಒಟ್ಟು जावका जनांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार मात्र आमगेले देवळां अभिवृद्धी जाता म्हळ्यार एक दिक्कारी हें एक कार्यक्रम चलायच हांव तें इनिशिएट केलेलें आसा म्हगेले फॅमिली बिजनसांतल्यान स्पॉन्सर करून हें एक तुमी ताजे फायदो घेवका त्या जनांनी थंय वच्चे तशी कसन वेवस्था जावका त्या पुरे एक पळोवन घेतला पुरो तुमी कसले करका म्हणून ट्रॅव्हल एजंटाक करका म्हळ्यार एक म्हगेले एक विनंती करता आसा ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 दीस फुडें GSB सभा मुंबईन सारस्वत समाजाचे चातुर्मासा बशिल्ल्या स्वाम्यांक कनेक्ट जावचे एक कार्यक्रम पळयला म्हाका दिसता असल कार्यक्रम देवस्थानाक मुखार सरून पुरा मठाचे देवस्थानाक कनेक्ट जावचे नमनेचे कार्यक्रम आरंभ जावो म्हणून हांव आशेता मुख्य जावन पयरी सारस्वत संमेलनाक आमगेले काशी मठा स्वाम्याले एक मुखेलपणार तांणी एक लीड घेतिल्लो आसा विशेष जावन वेद अध्ययन आमगेले सारस्वतांत गेले कोर फील्ड ते आमी आज ही वेद अध्ययन करता जाल्यार संस्कृत कळका संस्कृत आमगेले चेडूं कोणी घेतनाची ह्या विशय जावन चेडवांक प्रोत्साह करका आनी कोंकणी भास देवनागरी स्क्रिप्टारी बरोवचा जाता रजे दीस आनी आयतारा कोंकणी भास देवनागरी स्क्रिप्टारी एक पण स्क्रिप्ट कळल्यार कोंकणी भास आमकां शिकोवचा सुलभ जाता इता म्हळ्यार आमगेले भास वरोवका जाल्यार उलयल्या मात पावना थोडे तांतू साहित्यानी रचन जावका तें करचें म्हणून जाल्यार ताका जावका जाल्यार रिसोर्स पर्सन सर्टिफिकेशन कोर्स करूंक विश्व कोंकणी केंद्र रेडी आसा म्हणून सांगच्याक हांव इच्छपावतास बहुशः आज कसं की एक समाजा खातीर काम करका म्हळ्यार तेन्ना आमगेले जनांक मस्त माहिती कोरते आसा तुमकां आश्चर्य जावच्या पुरो आमगेले काशी मठाचे श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट SLVT उडपी म्हण एक आसा श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट बसरूर म्हण आसा श्री काशी मठ वेलफेअर फंड हाजे फाउंडर जावन डॉक्टर TMA पै मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्लो हें एक आसा श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर म्हण आसा बालकाश्रम 3 आसाची वृद्धाश्रम 1 आसा वेद पाठशाला 2 आसा हक्क पुराय समाजा जनांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळू सपोर्ट कोरनु व्हड मट्टाक एक समाजा कार्यक्रम देवस्थानाकी मठा तर्फेन की जावचे नमने प्रोत्साह करका म्हणून हांव ह्या संदर्भार तुमकां विनंती करता आसा आनी विशेष जावन देवस्थानांतू हज्जी विशयी एक माहिती फलक जावका आनी कळवल 100 वर्सांत कोण कोण आडळते मोक्तेसर आशिल्लेची ते पुरे विवर जावन आशिल्ले इन्फॉर्मेशन मेळका एक स्पेशली ऑफिसान जो मेळका आनी एक शाश्वत सेवा म्हूण सांगून खंयची कालाक 50 वर्स फुडें 1 रुपये की 5 रुपये की पुरे घेतिल्लो आसा तें 5 रुपये आज कोणाक दक्षिण दिवच्याकय जायना ते सेव करूंकय जायना म्हणटना काल कालाक एक 5 वर्सां एक वेळ शाश्वत सेव कोण करयला तांकां वापस आपोवन हें शाश्वत सेव आमी करता असाची कॅल्क्युलेशन साध्यशील भरता ना म्हण जाल्यार सोडचें पक्कनी तो मनीसू ना म्हण जाल्यार ते सोडचें शाश्वत सेव तयार गेले ना मारा चलता असो एक कनिश्ट जावन एक 10 वर्सां खातीर एक आमी मिशन स्टेटमेंट हांव आनी 10 वर्सांत नेक्स्ट आमगेले देवस्थाना तर्फेन कसं आमी करच्याक एक केला म्हळ्यार एक विशय एक स्पष्ट चित्रण जावन तें एक देवस्थानान डिस्प्ले करता इत्या म्हळ्यार आमगेले युवजनांक हें एक मस्त प्रेरण जावन दिता म्हूण सांगून हांव सांगच्या इच्छपावता आसा आनी प्रति एक 2 पॉयंट आसा प्रति एक आडळित मंडळीचे कोण मोक्तेसर आसा तागेले अवधीरी कसन माइलस्टोन जाल्ले ताण आसतना कसं जाल्ले म्हणल्यार एक विशय कळका आनी तांणी ते करका एक माइलस्टोन क्रॉस जावका त्या देवस्थान तागेले एक अवधींत
हांव आज येताना भटकळ कामाक्षी देवस्थानाचे कळवलल 20 वर्स तुकून म्हाका एन्युअल रिपोर्ट येता त्या नवरात्रीची इन्विटेशन ते नवरात्री इन्विटेशन आवटोची इतलें चंद जावन बॅलन्स शीट P&L अकाउंट तुम्ही दुड्ಡು दिल्लो कोण खंयच्या गेल्ला आडळते मोक्तेसर कोण पर्याय अर्चक कोण कितले ग्राम भांगार आयला कितले ग्राम रुपये आयला कंप्लीट विवर जावन आसा त्या रिपोर्ट हांगा दवरला देवस्थानाच्यान पळयत भारी चंद जावन कळवलल 20 वर्स तुकून ते म्हाका हांव एक सामान्य भक्त थंय खंयचे मेंबर न्ही जाल्यार म्हाका येतस हे विशय एक पुरो जनांनी चिंतन करचें अगत्य आसा आनी कडेर जावन पयरी आमगेले स्वाम्यान चातुर्मास स्विकारा ते दसू एक मार्मीक जावन एक सांगलें कसं म्हण म्हळ्यार GSB म्हण म्हळ्यार गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ म्हणल्यार जाल्यार तांणी ते कुशेर सांगिल्लें न्ही म्हणून आमकां हांवूय आशिल्लें थंय कुशेर सांगिल्लें थंय एक थोडोची मनांत कशें की तांकां एक कशें की सांगू आशिल्लें सांगू जालें ना म्हण म्हाका दिसता असं पयरी पर्तगाळी मठा स्वाम्याले विद्याधीश स्वाम्याले कुमटांतू प्रवचनांतू मनशाल कडे कालाक ताका तोंडां घालचे गंगाजल गोल्ड आनी सिल्वर न्हय म्हूण सांगिल्लें तुमी आयकून आसा पुरो म्हणटाना आज आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ म्हळ्यार निर्जीव कसले संवेदन ना कसले सेंटिमेंट नातिले GSB जावकावे म्हळ्यार एक आलोचन करची दीस आयल्या कसला म्हळ्यार हेंची गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ विंगड जातींतूय विंगड धर्मांतूय पळोवचा मेळटा म्हणटा आमी तांगेल्या वरी जावचे आमी GSB म्हळ्यार कशें आसता म्हळ्यार G म्हळ्यार गौरवान्वित सगळेची समाजांनी आमगेल समाज मात्र न्ही विंगड समाजांनी आमकां एक गौरव दिवन आमी येताना उठान रावचे नमने आशिल्ले चांग आमी काम करता जाल्यार गौरवान्वित व्यक्तित्व आमी जावका सिल्वर यस म्हळ्यार आमी कसो आसता म्हळ्यार सुसंस्कृत जावन आहार आचार विचार ह्या पुऱ्या विशयांत आमी सुसंस्कृत जावन आशिल्ले सर्व समाजाक आमी एक मादरी जावन आशिल्ले एक व्यक्ती जावका कडेर जावन ब्रॉन्झ B म्हळ्यार भ्रातृत्व आमी भाईचारा म्हणटाची आमगेले जन आमगेले भावंड आमीची इता म्हळ्यार गोंयांत तुकून पुरो आमी वट्ट येताना एकलो आयिल्ल ना पुरो जाणां हातात दोन शेणै कामत हेगडे पुरो वटवटू आयलेच भावंडाले वरे आयलेच हें आज आमगेल्यांत उणी जातास भ्रातृत्व होड मट्टा जावका म्हूण सांगून देव सर्वांगेल उत्तरोत्तर आशोत्तर साध्य कोण दिवो म्हूण सांगून म्हगेले 2 उत्तर समाप्त करता समाज बदल जल्ला बदुकू जट का बंडी निधी अदर साहेब जल्ला सगळे समाज डिजिटलायझेशनाच्या पर्वकालार आसतना निर्जीव जावन आशिल्ले GSB जावन आमी आसूनच गौरवान्वित जावन आशिल्ले सुसंस्कृत जावन आशिल्ले भ्रातृत्व चोल्लोंग्यानी उत्तसाले सर्व सुसज्जित सुसंस्कृत समाज आमगेल जावका म्हणून समाजाले युवजनांक प्रति एकलेक सह मार्गदर्शी जावन उत्तर उलयल्ले तुमकां आमगेल सर्व समाज बांधवा तर्फेन अभिवंदन स्वीकार करता आसत तशेंच आमगेले आयचे समारंभांतू अभ्यागत जावन आशिल्ले CA जगन्नाथ कामत ऑल टेम्पल एसोसिएशन मंगळूरू हाजे अध्यक्ष महोदय जावन आशिल्ले CA जगन्नाथ कामत तांणी तांगेल शुभाशंसन दिवका म्हूण घेवन सर्व समाजा बांधवा तर्फेन विनंती करता मस्त देवस्थानाचे प्रतिनिधी असतात तसेच वेदिके दोघे मस्त प्रतिनिधी असतात तांकां पुरा नमस्कार करून आज आमगेल्या समाजाचे देशाचे भविष्य जावन आशिल्ले चेडू हांगा आयिल्ले आसात प्रतिभा पुरस्कार घेवच्याक तांकां अभिनंदन सांगून
आमचे गेले समाज सर्व समाज बांधवांक नमस्कार करून हांव दोनू तर उलयताक तुमगेल्या धरपता. आमी दीनदंड व्हडले सांगला मळकेची वर्ल्ड टेंपल एसोसिएशन 1985 ಪ್ರಾರಂಭ जाला ರೀ. ಸ್ಲೋಲಿ ಚಮಕೂನ್ ಹತ್ತ ಆಶಿಲ್ತೆ ಯಶಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ ಐತ ಮಳೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ದೋರ್ನು ಆಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿ 140-150 ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ एसोसिएशन भितर सर त्याचे खातीर आमी 5 वर्स पुढे हे तशें जावचें ना जे एक 4 झोन करून एक कुंदापूर झोन, उडपी झोन, तेकडच्यान पुत्तूर झोन आनी वर्लल झोन म्हणून अशी करून 4 झोन करून ते झोनाच्यांक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिलेला. बट आतां आमी पळयता आसतनाची कशें म्हळ्यार द मोस्ट वायब्रंट झोन इज ओन्ली कुंदापूर झोन. हे चप्पळ ಸ್ವಲ್ಪ उण जालें, चप्पळ गट्टी मार्ग मोस्ट वायब्रंट म्हणून वायब्रेशन येवकात. हांव सगळेच आमगेले टेंपल एसोसिएशनच्या आडಳಿತ मंडळी तर्फेन सगळे कुंदापूर झोन प्रत्येक सदस्यांक हार्दिक जावन अभिनंदन दिता आसा. आज ही प्रतिभा पुरस्कार घेतिल्ले सन्मान करून घेतिल्ले 6 जन मालगडांसाची तांणी आमगेले टेंपल एसोसिएशनांत अध्यक्ष जावन काम केलेले. तशेंच सायंटिस्ट आसताची, एग्रिकल्चरिस्ट आसताची तांकांय सन्मान घेतिल्ल्यांक हांव अभिनंदन दिता. तशीच आनी मुखारी पुरस्कार घेतले तेंगेले विद्यापीठ क्षेत्रांत पुरस्कार घेवत आसले आनी मुखारी चेडवांकय म्हगेलें अभिनंदन दिवन हांव 2 उत्तर तुमगेले 2 उत्तर उलोवचें रबता. टेंपल एसोसिएशन आमगेले चंद जावन आशिल्ले सजेशन्स म्हगेले आत्मीय मित्र नंदगोपाल शेणेन दिलेलो आसा. हांव एक क्लॅरिफिकेशन करपाक इश्ट पोवता. एक ताणें सांगिल्लें कशें म्हळ्यार आमी डिजिटलायजेशन वर्क देवस्थान म्हणून आमी 2021 20 आनी 19 हे 3 वर्स AGM ಅಂತೂ आमी विंगड सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आपोवन दिल्ली देखून प्रकाश पैक, मुंबई देखून अमित कामतीक, तशीच कोचीन देखून एकलो आपोवन हाडलेलो आसा. आमी प्रेझेंटेशन केलें टेंपल एसोसिएशन AGMाक आमगेले 140 सदस्य आसल्यार येवचे 20-25 जन. हें भारी दुख्ख सांगयता. प्रति वर्स सांगताचे आमी एक देवस्थान 10 जन ट्रस्टीज आसाचे. तुमी एकलो रिप्रेझेंटेटिव्ह पेटयल्यार आमगेल्या टेंपल एसोसिएशनात 100 जन वता, AGMात 100 जन वता आसताचे. ಕೆಲವು ಜನ सांगताचे तुमी सिलेक्ट केलेल्यांक खंयची सिलेक्ट करचें म्हणून. तशी कसं आमकां अभिप्राय ना. आजी दिनदंडान सांगलें कुंदापूर झोनांतू एकल्याक 2 वर्स टीम म्हणून. हांव प्रेसिडेंट जाले कडल्यान त्याच आमी डिसायड केलेलें. बट कोरोना आयिल्ले निमित्त म्हाका 1.5 वर्स एक्सटेंशन मेळ्ळें. प्रत्येकल्यान आयवका प्रत्येकल्याक अवकाश मेळटा. आमी कसले कंट्रोल दवरून घेवच्याक आमगेली संस्था न्हय, हो समाजाची संस्था. एकल्याक 2 वर्स टर्म जाले कडल्यान ताणें चेंज जावन वचुका. आमी तांकां आपयलें, प्रेझेंटेशन दिलें. टेंपल एसोसिएशन सगळे सॉफ्टवेअर कंट्रोल करता खातीर वी वर रेडी टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज प्रत्येक देवस्थानाच्या हेल्प जावका म्हणले खातीर. बट ताजे रिन्युअल फीस कसो आसा 10,000, 15,000 आनी 25,000 रुपीज प्रति वर्स ताणें रिन्युअल करता. हें तांकां कोण खंय आसल्यार त्या गांवतल्यान खंय आसल्यार ताका तेगेले मोबायलांत गे टीव्हीन ताका देवाल पूज पळोवचें जाता, देवा सेव करूं जाता, प्रत्येक करूं जाता. प्रायश आमकां आयिल्लो रेस्पॉन्स मस्त उणें. 2-3 देवस्थानाच्यान मात रेस्पॉन्स दिले. वर्लल देवस्थानाच्यान 3 पट आमी आपयलेले ताणें रेस्पॉन्स दिनी. 5 लाख रुपये आमी जनाला घेवन ताका एडवान्स दिवन आमकां एक एमेझॉनान ते एक सायट क्रिएट करचे खातीर आमी रेडी आशिल्लीं. आमगेल्या देवस्थानाच्यान आमकां रेस्पॉन्स दिनी म्हूण सांगूंक म्हाका दूख जाता. दोनीचे आमी एक कॉमन प्लॅटफॉर्मार आतां बदल सांगता जाल्यार नंदगोपाल विद्याकल्पक योजना आसा. विद्याकल्पक योजना म्हळ्यार ताका एक अकाउंट ना. ताणें कशें करचें म्हळ्यार एप्लिकेशन आपोवचें. एप्लिकेशन चेडवाल आपोवन ताका बँक अकाउंट ना, ताका बॅलन्स शीट ना, कसलें ना. एप्लिकेशन आपोवन तो ड्यू डिलिजन्स करून तांगेले घरकड वचून तांकां ते जावकागी नाक्कागी ताणें एलिजिबिलिटी आसा की ना म्हणून पळोवन ताणें डोनरल अकाउंट देखून डोनेल अकाउंटाक कोण बेनिफिशियरी अकाउंट आसा ताका डायरेक्ट रेमिटन्स करचें. आनी तो मेगेल प्रकार ताणें 2 कोटी रुपये डिस्ट्रिब्युशन करून अशें बरो येदोळते मोर दॅन 2 crores. ह्या वर्साचे 45 लक्ष रुपये डिस्ट्रिब्युशन करता. तांतू 40 लक्ष रुपयांतू 90% तागेलें कॉन्ट्रिब्युशन. हे चप्पल गट्टी जावका इथं म्हळ्यार समाजांतू स्टेजार येवन डिस्ट्रिब्युशन करून नांव घेवच्याक समाज जन राखता आसतना म्हाका नांव नाका म्हणून तागेले स्ವಂತ संपादनाचे टॅक्स भरलेलो दुड्ड तो जन दिता म्हण जाल्यार हे एक व्हड विशय. आमी कशें केलें ताका आमी खंयच्याय देवस्थानाच्यान ताणें कारकळा केल्ले, सोमेश्वरांत केल्ले आनी कितले गांव वचून केले. आमी ताका जाल्यार एक सन्मान केलो.
तो सन्मान करता असले योग्य व्यक्ती नाही मतला रे इतलं जनक आजी 2 कोटी रुपये दिला वय म्हणला रे तक्क आमगेला वी फेल्ड इन फेलिसिटेटिंग हिम खंडित इताक म्हणा रे आम्ही आमगेला समाजांत कशी असं म्हणा रे मस्त नमुन्याचे डोनेशन संस्था असतं मंगळूरांत वीर व्यंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्ट अशाण मस्त विंगड डोनेशन आसा GSB सेवा मंडळ आसा काशीमठ GSB सभा चेन्नई आसा अशी मस्त संस्थे ಚೆಲ್ಡುವಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ करता ಅಸಾಚೆ 2016 आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು जावन सुधा सेवा प्रतिष्ठान म्हणून एक संस्थे आम्ही एक आरंभ करच्याक प्रयत्न केला अतुल कडू संचालक जावन दिनेश कामत गणपत पे पुरा संचालक जावन हे एक संस्थे थ्रू कशी म्हणा रे कोणाके कसले सहकार जाव का ताका प्रोत्साह जाव का म्हणून जाल्यार त्या सुधा सेवा प्रतिष्ठानात ताण बरो का ते सुधा सेवा प्रतिष्ठानकून तागेल यावत्तू खर्चू ताण पास विंगड ट्रस्टला निमगुचाना कितले जाव का 50,000 रुपये जाला 50,000 रुपये 1 लाख रुपये जाला 1 लाख रुपये ताका एक संस्थे देखून तागेले 1 लाख रुपये ताका पावता ताण पास प्रत्येक संघ संस्थे बरोवन 2,000 2,000 3,000 5,000 कलेक्शन करून एक स्टुडंटाका एक संस्थे देखून दिवचे म्हणून आमी तीर्मान केले कुळे आमगेल्या समाजाच्यान आमगे एक व्हड लेटर बरयला अतुल कडवाक गणपत पेक एक लेटर बरयला तुम्ही गोलमाल करता आसाची तुमकां केस घालून कोर्टा उत्तेश करता म्हणून आमगेले जन सुरेखा बित्ता कोर्ट म्हणले कुळे ते चांग मनान स्वामीले आशीर्वादा निमित्त आम्ही प्रारंभ केलेले सगळे प्रोजेक्ट आमगेले समाजाच्यान उदका घालून होम केलो दुःख जाता आम्ही प्रयत्न करनी म्हणून प्रयत्न करताची प्रयत्न करताना असल पुरा आमगेले समाजाचे अडेतेड दिवच्याक साना एग्जाम्पल जावन जाल्यार आम्ही मंगळूर वीर व्यंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्टा देखून डोनेशन स्कॉलरशिप दिता आशिल्ले ते कोणागे एकला मेळ्ळी ताणें सीधा इन्कम टॅक्स आमगेले एप्लिकेशन कॉपी येता पुरो करून इन्कम टॅक्स बरयला कसं म्हणून रे आनी GSB मात दिताचे विंगड कोणाक दिनाचे हांगेले एग्जाम्शन कॅन्सल करका म्हणून आमगेले समाजा जनान बरयलेला ते सम करता जाल्यार आमकां केलो टायम लागला आमी पर पब्लीक सांगची न्ही आमगेले समाजाचे केलो विकृत मनस्थितीचे आशिल्ले कशी करताची बिहेव करताची म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दिवचें हांव आमगेले समाजाच्याक काली स्वामी सांगता आशिल्ले पुढे एक मंडळ आशिल्ले रे गांवांत आतां 4-5 मंडळी जाला म्हणून स्वामी संजय पूज जाले नंतर भायर बसतना सांगता 4 ने 10 मंडळ जाल्यार लायक रे स्पर्धेशनाचे रे म्हणून आजी नंदगोपालान पेर सांगिल्ले तो आमगेलो जोईश म्हणून एक शिरवाचो मंचकलाचो वॉट्सॅपार आशिल्ल्यान पुरो पेटेल करले ताका हेल्प करचे खातीर आमी युनायटेड जावन एक रुटार वचचे न्ही 5 ट्रस्टाच्यान एक पाटी पोस्ट करचे आनी तांगेले कसं अकाउंट नंबर दिवचे आनी दूध धाडोवचे म्हाका गोतो सर तागेले एलिजिबिलिटी ताणें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ताका कसं ते क्यूर करूं कितले जाव का 7 लाख एस्टिमेशन मेगेल कळीत आयला म्हणल्याची ताका 20-25 लाख रुपये ಒಟ್ಟು केला जनान लेखपत्र ना कसले ना आम्ही लेखिल कसले सुधा सेवा प्रतिष्ठान केला रे ताणे ते बरयला रे ते दुखून एकचे विंडो निमित्त ताका बेनिफिट मेळका म्हणून कोणालागी लेखपत्र ना 5-6 जन इन्स्टिट्यूशनाचे नोट करचे आनी दिता गी ना गी जन दिता 5,000-10,000 रुपये ते अकाउंटाक घालता आसता बट वेदर दे आर डिस्ट्रिब्युटिंग ऑर नॉट कोणा कंट्रोल करचे आमी खंयचे समाजाचे कंट्रोल करचे प्रयत्न आमगेले चलता आसा बट आमगेले समाज बांधवान ह्या पुरो मन अदवन घेवका म्हळ्यार कसं म्हळ्यार विकृत मनस्थितीचे जन आमगेल्यान तशें पुरो जावचे नज स्वाम्यान सांगला म्हळ्याची स्पर्धे अशा नज रे ते 5 ने जाल्यार 10 मंडळ जाल्यार ते स्पर्धे अशा नज चांग रितीर चोलकार म्हणून स्वामी सांगताची आमकां आशिर्वाद दिताची बट आमी फॉलो करच्याक चुकताचे आजी आमकां मस्त जबाबदार आसा संस्थान उठरपचे आमगेले संस्थान उमेश माम सांगता आशिल्लो आमी एक फावटी कसलेपण करता म्हणून खंडीत करता आतां आमी ऑक्टोबरांत आमगेले चातुर्मास परमपूज्य स्वामी चातुर्मास मंगळूर कॅम्पांत जाता आसा ऑक्टोबरांत आमी टेंपल एसोसिएशनाचे मिटींग आपयला स्वामीला प्रस्तावना केला हर एक देवस्थानाचे प्रत्येक ट्रस्टीसान येवका आमगेले सॉलिडेरिटी दाखोवका आमी आजी कोण कोणगे कसं बरयता सुಳ್ಳು सुद्दी बरयता आमी कशें करताची आमी वाजयताची स्वाम्याक नक्कनतल बरयताची आमी वचून घरकड न्हिदताची आमकां देवस्थानाचे खंयचेय कार्यक्रम करता जाल्यार स्वामी जावका प्रतिश्ठे स्वामी जावका आमगेले कुंभाभिषेक स्वामी जावका आमगेले गांवांत येवन काम करता स्वाम्याल ಬಗ್ಗೆ वायट उलयतना वॉट वी हॅव डन वी हॅव नॉट डन एनीथिंग आमकां जबाबदार ना वतलो रे संस्थानाक एक अगौरव करचे स्वामी कोण रात्री ते कितले कश्ट पळोवन पयरेक कितले टायर्ड आमकां जाल्यार जबाबदार ना आर वी फेलिंग इन अवर ड्युटीज
100% we are failing. Ek temple association, before I get down from my post as president in the month of October, I will call a meeting. Each member, हर एक trustees and हर एक member of the committee, JSB सभाष बरो तन येवका आमगेल solidarity सामील लोट दाखोगा संस्थाना बग्गे कौन कसं बरेलरी आम्ही ते objection कोरका आम्ही we have to file a case against him. पट्टी बरेतो नक्क नतील बरेता तो अंद बरेत म्हणून मी सोडतीने. We should teach him a lesson. आज आवा शिवलेला मक्का एक नोटीस येवचे पुरो बेजार ना मक्का आम्ही करनातला रे आम्ही संस्थान उठो ना म्हळेल एक सूचन दिलं मला की जत्ता मला सांगू इष्ट पोहता तशीच प्रोफेशनल मॅनेजमेंटाका आमगेला नंदगोपाल शेणे सांगितलं ते खंडित आहे तर म्हळ्यार अकाउंट्स आता ताणें म्हाका फ्री आशिल्ले तेन्ना मोबायल पळोवन काय बूक वाची म्हणून दिला चांग विषय म्हळ्यार हर एक देवस्थानाक आमी प्रति वर्ष सांगता आसाची तुमगे लेखपत्र दियाचे म्हणून ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ तुमगे एजीएमात प्रेजेंटेशन करायचे कोणे ट्रस्टीस कोणे मेंबर ऑफ द समिती कोणे ದುಡ್ಡು ಕೊರ येईल न्ही बट दीन अतलरी यू बिकम डिफॉल्टर्स दीन अतलरी जनक आम्ही उलोवचेक अवकाश केला म्हणजे जाता आम्ही मंगळूर देवस्थानात पळयला जीर्णोद्धार जावन आम्ही अकाउंट दिनी कितले फेस कोरका जाल्ले म्हणून आम्ही पळयला आज आमगे एक संतोष कसा म्हळ्यार ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ विशयांत आमगेले कसले ऑब्जेक्शन ना म्हणून तांनीच कोण केस केला गी तांनी फायल केले निमित्त आम्ही सेफ जावन आसता आज जाल्यार सगळे देवस्थान हिस्ट्रींतू ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ व्यवहार म्हणले एक शाश्वत जावन ते रेकॉर्ड जाला म्हणके जाल्ले आनी 200 वर्ष जाल्यार त्याच रेकॉर्ड आसता हे चांगणे म्हणच्या देवस्थानाक गौरवाक उणे आमगेले देवस्थानाच्या संस्थाना गौरव इटे खंयचे विशयांतू केदनाक आमी कॉम्प्रोमायज करूं नज इथं म्हळ्यार आमकां देव राखता स्वामील आशिर्वाद आमगेलो आसता हे आमगेले मना दवरून घेवन आमी चलका म्हळ्यार एक हांव सांगच्याक इश्ट भोवता आमी आज हॉलांत उलोवचें न्ही भायर वचचें न्ही अक्टोबरांत प्रत्येक आम्ही मीटिंग आपयता प्रत्येक समय कितलेय बिजी आसचे बरो एक संडे आपयताचे आमी 100% जना येवका आमी एक आमी हे दाखोवका कसं म्हळ्यार आमी स्वामी लोट आसताची ते स्वाम्याक कळका म्हणून स्वामी सांगता आशिल्ले कोण आसता आमगे लोट कोणें नाची म्हणटा आशिल्ले सेंट पीटर केस येता हांव स्वाम्याला सांगलें हांव निधी आनी चमकेले केस घालका म्हणटाना केस घालची कोण आहे म्हणून कोणें नाची तो तोंदर दिवचे आयला हे परत जावचें नज जावचें नज म्हणून जाल्यार आमकां एक जबाबदारी आसा म्हणून हांव सांगू इश्ट पावता तशीच हांव सांगलें ते हेल्प करचे विशयांत खंडीत आमकां ऑल टेंपल एसोसिएशन जबाबदारी आसा आमी दिनेश कामते लागीं गणपत पै लागीं हांव रिक्वेस्ट करता एक ताका सेपरेट कमिटी करून आमी म्हळ्यार लास्ट टायम आमगेले कोवीड टायमार म्हाका एक सूचना येयलें बंटवाळा देखून ताणें फेसबुकार घालेलें हांव फेसबुकार वची न्ही म्हाका म्हळ्यार हांव सांगलें म्हाका फेसबूक ना म्हाका डायरेक्ट लेटर येवका म्हणून फेसबुकार घाल्यार हांव पळोवचें जायना म्हणून आमगेले समाजान 2000 बटमाम आसाची 2000 बटमाम म्हाका 10,000 रुपया लेखान दिवका म्हणून हांव कॅल्क्युलेटर दोन लेख केल्यार 2 कोटी रुपया जाता दुड्ड कोण दिवचो कोर्टांत स्वामी आशिल्लींची हांव दिनेश कामत आशिल्लो मोस्टली कोण आमी 3-4 जण आशिल्लींची स्वामीला वचून निमगेलें स्वामीला वचून निमगेलें मात्र न्ही हांव मस्त बटमामाले नेमगेला आमगेले पुरयत बटमामाले नेमगेला मंगळूरचे केलो जन बटमामाले नेमगेला अशें एक अभिप्राय आसा 10,000 रुपया लेखान दिवका म्हणून हेजे विशय तुमगे आमकां 10,000 रुपया नाका आमकां देवान आमकां जालें तितलें दिलां म्हणून चड म्हळ्यार 100 जन बटमामा अशें पुरोचे म्हळ्यार आमी केलो जन उलयताचे एक मनीस म्हणालो एक गण्य जावन आशिल्लो व्यक्ती म्हणालो मेगेला सांगिल्लें न्ही तें ऑल टेंपल एसोसिएशन कसलें करना आमगेल्या समाजान मस्त देवस्थानाक दिव उजवळाच्या तेल ना म्हणून म्हणालो हांव सांगलें तेल आमी दिताची लिस्ट तुमी दियाची म्हणून भायर बसून कमेंट करचे विशय न्ही तेल ऑल टेंपल एसोसिएशन दिता लिस्ट तुमी दियाची खंयचे देवस्थानां तेल दिव उजवळाचे तेल ना म्हणून म्हळ्यार लिस्ट तुमी दियाची तेल हांव दिता लिस्ट आजी ताई येनी म्हळ्यार भायर बसून कमेंट करूं सुलभ बट भितर आशिल्ल्यांक ते पळयतना कश्ट जाता म्हणटा आज खंयचे आमगेल्या समाजाचे देवस्थानाक तेल देवाक नैवेद्य ऊण जेवता आसले खंयचेय देवस्थान ना खंयचेय एक सान देवस्थान जाल्यार हांव पळयलां मस्त सन्न देवस्थान जाल्यार एक मुणकूर मेगेल गांव मुणकूर 45 जनां घर आशिल्लें 45 फॅमिली आशिल्ले देवस्थानांत आमगेले 1 कोटी रुपया डेपॉझिट आसा तेल्लाक पुरा तेल स्पॉन्सरशीप पर येवचें आमकां आमगेल्या गांवांत शिकून चांग जालेलो आसा जी तांगेली स्पॉन्सरशीप पर येता अशी तशें जावन खंयचेय कश्ट ना खंयचेय एक देवस्थान आसल्यार आज एक आमी ऑल टेंपल एसोसिएशन ट्रस्टीज आसताची हांगा मेंबर्स आसताची आमी 100% सन्न देवस्थानां वट्ट आसताची प्रायवेट देवस्थाना विशय आमकां कळना कोण मेंबर जाले की तांगेले विशय मात्र कळटा
अनेक कसं म्हणा रे तवळ शाश्वत सेवा संगला म्हणकेची या लास्ट मेगेला आम्ही एक अमेंडमेंट पास केलेलं 1985 आमगेले टेंपल एसोसिएशन जालेलं त्यातनं आमगेले लाईफ मेंबरशिप 2,500 रुपये आशिल्ले त्या 2,500 रुपये 140 मेंबर्साचे आमगेला ते 10 लाख रुपये मात्रच डेपॉझिट वैरी तो गोता असं आम्ही 2 वर्ष पुढे एक अमेंडमेंट पास केलेलं ए लाईफ मेंबरशिप 10,000 कोर का ए 10,000 कोरनो आम्ही एक फंड कोरनो आमगेले टेंपल एसोसिएशन ಅದಕ್ಕೂ आमगेले निगमागम पाठशालेक वर्ष 1 लाख रुपये मला ते मस्त जन आमगेले बटमम शॉर्ट असायचे ते मस्त जनक आम्ही एक बटममाक वर्ष एक आमगेले टेंपल एसोसिएशन देखून प्रत्येक देवस्थान पर जावन आम्ही 1 लाख रुपये डोनेशन दिवक म्हणून आमंग मस्त ट्रस्टीज असायची तुमगेला पूरा विनंती करता तुमगे लाईफ मेंबरशिप 10,000 आमगेले टेंपल एसोसिएशन मंगळूर ऑफिस पेटोका ते ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ನು ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಡ್ಡಿ ಅಂತೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಮಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಗಮಗಂ ಪಾಠಶಾಲ ಬಟ್ಮಮ್ಮ ಕೈ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಗಿ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಚೆ ಮುಳಕ್ ಸಂಗು ಇಷ್ಟ ಬೋತಾ ಚಪ್ಪಾಳ್ನೆ 10,000 ಚೆಕ್ ಪಾಯಿ ಸಕಾಣಿ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ ಖುಷಿ ಜತ ए सांगून तुम्ही पुरा म्हाका 2 मिनिट टाइम दिलेला हांव 10 मिनिट उलयला तुमगेला पुरो जन चूक मागून एक मात्र तुम्ही उडगास दोन अक्टोबर ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ आपयताची समाला प्रस्तावन केला सुरेख तुमका 21 दीस पुढे सांगताचे हर एक मेंबर एक टेंपल दुकान एक ट्रस्टीने एक टेंपल 10 ट्रस्टीस असला 10 जण ट्रस्टीस आणि त्या मीटिंग येवका म्हणून सांगून अवकाश दिलेला धन्यवाद देऊन अपास सगळ्याचे कुंदापूर वलयाचे कमिटीक गट्टी जाऊन चप्पाळ मारनो तांकां अभिनंदन सल्सून मागीर 2 उतरां बैत सिंपल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लाईफ म्हणून सांगितलं सर नंदगोपाल शेणै मम्मन सिंपल जावन सांगलें जाल्यार तांगेले योजना मस्त उदात्त चिंतन आशिल्लें तंतू त्या उदात्त चिंतने कार्यरूपाक येवत तशी आम्ही GSP समूहा देगुला तुकून ಒಟ್ಟು जावन ताके कमिटी कोरगेन ते अस्तित्वाक आयिल्ले तेन्ना आमगेले आयचे सुक्रता म्हणचे शीर्षिका सार्थक जाता म्हणून जगन्नाथ मम्मान सांगलें विशेष जावन घेवन आमगेल समाजात जबाबदारी कसं नाही आमगेल समाज जो काही मागशी पडला त्या मागशी पडलेल्या वापस पुनरुत्थान जावच्याक आमगेल कार्य योजना कसं नाही संघीय शक्ती कलव युग म्हण तशी प्रति एक कडे तुकुनूची प्रति एक देवळा ट्रस्टी हर एक ट्रस्टी ಒಟ್ಟು जावन स्वामेलागे आम्ही निवेदन करून आमगेल समाजा बरेपणा खातीर आशीर्वाद घेवचे मस्त जबाबदारी आमगेल आस म्हणून हांवें सांगिल्लें तसले जगन्नाथ कामत मम्माक सर्व विभागाता तर्फेन समाजा बांधवा तर्फेन अनंत अनंत वंदन सांगता तवळ तुकून चेडू रक्ता आसा ती आम केक सन्मान करता म्हणला येद्दोळतय आनीक सूर करनी आनी आशिल्ले गेस्टा पुरो आपूण उलयसिता आसा ती म्हूण घेवन त्या वरेन इंपॉर्टंट ताजेकिंत चड जावन आतां येद्दोळतय जाल्लेलें मस्त इंपॉर्टंट ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸು ಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳೈಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ हे चेडवान यशस्वी जावका जाल्यार हांगेले हळे बेराचे सूक्त मार्गदर्शन जावका त्या खातीर तांगेले बरेपणा खातीर 2 उत्तर तांगेल शुभाशंसना फर्स्ट घेतली आत्ता आयलेल चेडवांक ऑलरेडी तुमके एक सिरियल नंबर दिलेलो आसा वेदिकेचे आमगेल राईट साइड आतकोन म्हळ्यार तुमगेल लेफ्ट साइड आतकोन त्या सिरियल नंबर प्रकार रबका दय दवरनो तुमकां ऑलरेडी नंबर दिलेलो आसा सिरियल नंबर सांगिल्लो आसा त्या सिरियल नंबर प्रकार दय दवरनो हांगा सायडार राबका आमी 10 जणांक आपयता ती 10 जणांक आपोवन अभ्यागता तर्फेन सन्मान करता ती प्रतिभा पुरस्कार निर्विघ्न जावन चलच्याक तुमगेले सर्वाल सहकार जावका आयलेले हर एक गांवांतून आयलेले स्टुडंट्स ह्या सायडान तूं म्हळ्यार आमगेले उजू सायडान तूं तुमगेले दाव सायडान तूं तुमकां दिल्लेले सिरियल नंबर प्रकार रबका जाल तितलो वग्गी हे कार्यक्रम जावका हाजे नंतर वापस आनी एक कार्यक्रम आसा तक्वऱ्यान तुम्ही अनुकूल करून दिवका जाल तितलो वग्गी हे हक्का सूक्त जावन रब्बून सहकार करका म्हणून विनंती करतास चेडू दय दवरनू चिके फास्ट तांणी थंय रब्बोवती पटापट जाता कसं नाही हे ना हांगा ऑलरेडी रेडी आस क्रमसंख्ये 1 तुकून रबता वसा ती दय दवरनू आमी जाल तितलो वग्गी स्टार्ट करता ती सन्मानाचे प्रतिभा पुरस्काराचे कार्यक्रमाचे हाजे यादी वजुका म्हणून घेवन आमगेले सिद्धापूरचे टी पांडुरंग पै माम हांगे लागी विनंती करता आसा दय दवरन अभ्यागत चेडवांक प्रतिभा पुरस्कार कोरका तांणी क्रम प्रकार येता ती आयिल्लेक स्मरणिका आनी तांके हारारपणे आनी तांके
सूक्त मार्गदर्शन आशीर्वाद तुम्ही कोरका म्हणून समाजातर्फेन विनंती करतास. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಳೆಯತರು ದಿನದಿನವೂ ಹೊಸತಳಿರ ತಳೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿ ನೀರು ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲೆದೊಕ್ಕುವಂತೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಳು ಅರಿವು ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯುವುದ ನೋಡು, ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಳು ಅರಿವು ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯುವುದ ನೋಡು, ಎಳೆಯೊಳಗದೊಂದು ಸೊಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೆವನ್ಗೆನು ಪೂರಾ ಧನ್ಯದವು ಕಾನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಭಾಗ್ಯವು ಕಾಮಣ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂಕ ಶುಭಕಾಮನ್ ಸಂಗತಾಚಿ ತಂಕ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ करता. प्रथम धावनेನು MBBS डॉक्टर स्वाती गणेश पै तन्ने आईल असल्यारी मुखार येवका. स्वाती गणेश पै, डॉक्टर स्वाती गणेश पै MBBS स्टुडंट्स, CA स्टुडंट्स आणि पॅरामेडिकल स्टुडंट्स दैधवरून वेदिके मुखार येवका. आता CA स्वस्तिक क्षणी टी दैधवरून येवका मुखार येवका. जलती योग्य कार्यक्रम निर्विघ्न जावन चल्लो तसे तुमगेल सहकार अपेक्षा करता आसती. बी नितीश प्रभू है CA बी नितीश प्रभू आणि पॅरामेडिकलचा सहना प्रभू आयलारी. स्फूर्ती नायक डॉक्टर ऑफ अरविंद नायक. गिरिजा पै सिद्धापुर डॉक्टर ऑफ हरीश पै मिगलनाथी. अनुष पी पै डॉक्टर ऑफ बाबू पै इंजिनियरिंग. अनुष पी पै डॉक्टर ऑफ बाबू पै इंजिनियरिंग अंतू सेकंड रैंक. हांगे दीर्घ चप्पाळके या इंजिनियरिंग अंतू सेकंड रैंक आयिल्ले. अनुषा पी पै डॉक्टर ऑफ बाबूराव पै दंपती. ह्या सहजनाक सन्मान कोरका म्हणून आयज समारंभाचे अभ्यागत जावन आशिल्ले आमगेले अट्टरपेंटे मुक्तेश्वरू, चिंपी वेंकटरमण देवळाचे मुक्तेश्वरू, दिनकर शानबाग हांगेले गी विनंती करतास. CA बी नीलेश प्रभू. नेक्स्ट PUCचे प्रतिभावंत चेडवांचा गौरव तांणी पुरा रेडी येवका. फस्ट 10 जणां मुखार येवका म्हणो. ತಳಿರ ನಸು ಕೆಂಪು ಬಳು ಕೆಲೆಯ ಹಸುರಿನ ಸೊಂಪು ಯುವಜನದ ತಿಳಿಮನದ ನಗುಗಣ್ಣ ಹೊಳಪು ಬೆಳೆವರಿವು ಮಗುದುಟಿ ಮುಣಿಸುವ ನುಡಿಚಿಗುರು ಎಳೆಯಳು ನಲ್ಲನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. आता PUCच्या प्रतिभावंत 10 चेडवाला नाव सांगता आजचे सन्मान घेतले सर्वांकाचे अभिनंदनेಗಳು. दीक्षा भट, यज्ञेश भट कुंदापूर 98.66%. पंचमी किणी मनोहर किणी कुंदापूर 98.66. हर्षिता किणी हरीश किणी नायकनकट्टे 98.50. गजानन नायक दामोदर नायक कलमर्गी 98.33. आदित्य नायक अशोक नायक कुंदापूर 98.17. धन्य प्रभू
ಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಬಸರೂರು 98.17. ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರವಣಿ ಭಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಚೇಂಪಿ 98%. ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಣೂರು 98.83. ಅಕ್ಷಿತಾ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ವಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ अंक प्रतिभान्वित अंक सम्मान कोरका म्हणून डी गोपीनाथ कामत तांगेले विनंती करतास. ಸುಂದರದ ರಸನೂರು ಸಾರವದರೊಳು ಮೂರು ಹೊಂದಿಪ್ಪವವು ಮೋಹ ಕರುಣೆ ಶಾಂತಿಗಳ ಒಂದರಿಂದೊಂದೊಂದು ಬೆಳೆಯಾದಂದು ಜೀವನವು ಚಂದಗೊಂಡು ಉಜ್ಜಿಗವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. सर्व पुरस्कार घेतिल्ले चेडवांक अभिनंदने. तुमगेले साधन अशी मुखार चोवची आनी आमगेले समाज बग्गे तुमी निरंतर चिंतन दवरून घेवन समाज मार्गदर्शन घेवका म्हणून विनंती करून घेता. आता नंबर 1 करा अर्जुन शानबाग सुरेश शानबाग जी कुंदापुर 97.66%. भूमिका कामत अशोक कामत शिरूर 97.66%. पूजिता आचार्य बी प्रशांत आचार्य कुंदापुर 97.50%. समृद्धि किणी सुरेंद्र किणी बसरूर 97%. शशांक शेणे यू श्रीकांत शेणे गंगोली 96.33. सर्व चेडवांक वंदने अभिनंदने. दयदवर तुमगेल गट्टी चपाळे प्रतिभान्वित अंक येवो तुमगेल मार्गदर्शन वरेन तांकां जावका. अचला पै डॉक्टर ऑफ रघुवीर पै सिद्धापुरा 96. जाल्लेली तशी वसा जाल्लेली तशी वसा तै तुमको तुगो ब्यागा व्यवस्था स अचला पै मिगल अण्णाल नाती नेक्स्ट फर्स्ट तुकोन पैसा सिरियल प्रकार तुमका पहिला स त्या प्रकार पैसा सांगला. डॉक्टर ऑफ रामनाथ पै कोटा 96.16%. निधि पै डॉक्टर ऑफ मंजुनाथ पै हेम्माडी 96.16. अंक सम्मान कोरका म्हणून आमगेल सरकार अध्यक्ष गावळी नारायण विद्यानंद देसाई तशींची येडमगे टी गणपती पै माम एक पदी तुकोन तुम्ही करा एक पदी तुकोन तांनी करून पुरयसुवे. सन ऑफ गिरिधर प्रभु कोटेश्वर 95.66%. सर्व प्रतिभावंत विद्यार्थी का अभिनंदन. तुम्ही मेमेंटो पక్కన नाव चेंज जाल्यार कडेर बदलासून घेया.
मोमेंट दिले तेन्ना तांचो तुमगेलें नांव आसा आनी फोटो आसा नांव फक्त न्ही बदलावण जाल्लें आसल्यार तुमी परस्पर बदलावण करून घेया म्हणून सर्वांक विनंती करून घेता. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನ. आता नंबर 21 नंदन आर पै, डॉक्टर ऑफ राजेश पै, कुंदापुर 95.66%. सहना प्रभु, गणेश प्रभु, शिरूर 95.66%. सहना प्रथमेश पै, लक्ष्मीनारायण पै, कुंदापुरा 95.33%. कार्तिक भट्ट, कामाक्षी भट्ट, कुंदापुर 94.83%. एम रक्षा किणी, गोपाल कृष्ण किणी, बैंदूरू 94.83%. रक्षा पड्यार, राजाराम पड्यार, उपुंदा 94.67%. विवेक भंडारकर सम्मान कोरका म्हणगेनो CA नंदगोपाल शेणाई माम तशीच CA जगन्नाथ कामत माम दोग जणांना विनंती करतास. विवेक भंडारकर, बी शिवमूर्ती भंडारकर, कुंदापुरा 94.67%. समारंभाक अभ्यागत जावन आशिल्ले दक्षिणाचे जनप्रिय शासक वेदव्यास कामत माम हांकां वेदिकेर प्रीतीपूर्वक जावन आपोवन आमगेल सर्व समाज बांधवा तर्फेन आत्मीय स्वागत करतास. हांकां शाल घालून स्वागत कोरका म्हणगेनो आमगेल GSB सेवा संघ सायबरगट्टे शिरिया राज्य सेक्रेटरी माधव हेगडे हांगेलागी विनंती करतास. ಕಾನನ ಸೋಮ ಒಂದು ಸೌರಭವ ತಾ ಸೂಸಿ ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ आमगेले गांवचे उडपी मंगळूर दक्षिणाचे जनप्रिय शासक वेदवास कामत तांकां गौरवपूर्वक वंदने, स्वागत सुस्वागत. वृंदा शेणै, डॉक्टर ऑफ के वासुदेव शेणै, केळाकोड्लू 94.50%. विश्वनाथ भट्ट, श्रीनिवास भट्ट, कोटेश्वरा 93.83%. गौतम प्रभु, गीता प्रभु, उप्पुंदा 93.50%. हांगाक 30 चेडू वल्दले सर्व चेडू अंकाची वंदने, अभिनंदने. आता 31 हे गुरुदत्त नायक, हे गणेश नायक सन ऑफ गुड्डे अंगडी 93.33%. महामाई भंडारी, वेंकटेश भंडारी, सवडा 93.33%. प्रतिभा पुरस्कार कोरका म्हणगेनो आमगेले संजय कामत आशिल्ले वेदव्यास कामत माम हांगेले श्यामला कामत, कोटा 93.33%. तन्मय टी गडियार, H तुलसीदास गडियार, नायकनकट्टे 92.50%. आदित्य कामत, पूर्णिमा कामत, कुंभाशी 92%. शास्त्री किणी, वेंकटेश किणी, कोटेश्वरा 90.67%.
ಕೃಷ್ಣಕಿಣಿ ರಘುವೀರ್ ಕಿಣಿ ಅಂಪಾರು 90.30%. ಪ್ರಿಯಾ ಪೈ ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಕಿಣಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 90.33%. ನಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಭು ಉಪ್ಪುಂದ 90%. ಫಾರ್ಟಿಚ ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಎಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ 90%. 41 चे PUC चे कड़ेज प्रतिभावंत विद्यार्थी कृतिका कामत लेट दिनकर कामत सालिग्राम 97.5%. सर्व विद्यार्थी का गौरवपूर्वक अभिनंदने. आता नेक्स्ट SLC जडोवा रेडी आहेस का? ಅರಿವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೀಪ ಅಂತರಂಗದ ರತ್ನ ಮತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿಗಿದೆ ನವದಾರಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಋತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವ ತರಣೆ ಕಿರಣ ದಿ ಶಕ್ತಿ ಬದುಕು ಮುದ್ದುರಾಮ. ಪ್ರಣೀತಾ ಪೈ ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ 99.68% SLC ಜಡ್ವ. ಎನ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಕಿಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಉದಯ್ ಕಿಣಿ ಒಪ್ಪುಂದ 99.52%. ಆದಿತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 99.36%. ಶಾಂತೇರಿ ಶೆಣೈ ಕೆಳಕೊಡ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶೆಣೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಳಕೊಡ್ಲು ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ 99.36%. ಎದ್ದೊಡ್ತಾಯಿ SSLC चे आपयनी PUC आणि हायर एज्युकेशनाच्या गापयल्ल्या आता SSLC च्या सरदी तांणी दयदवरून तांगेल क्रमशः अंकीय प्रकाराची वचून बैसका आमकां प्रतिभा पुरस्कार कोरका म्हण घेनू आमगेले सभेचे अभ्यागत जावन आशिल्ले दिनेश माम आणि विनय शानबाग दिनकर शानबाग माम सुरेंद्र शानबाग कोणे 99.36. पूर्वी आर चिताल रामनाथ चिताल गुज्जाडी 99.4%. दिशा पै गणेश दामोदर पै नाडा गुड्डे अंगडी 99%. क्षेमा पडियार राजाराम पडियार उप्पुंद 98.72%. अदिति किणी डॉक्टर ऑफ मुरलीधर किणी सास्ताना 98.36%. एन आकाश किणी एन आदिनाथ किणी डॉक्टर ऑफ केरगाल 98.56%. सर्व विद्यार्थी का प्रतिभा पुरस्कार घेतलेल्या विद्यार्थी का अभिनंदन. आता नेक्स्ट आणि 10 जण कापेता त्यांनी रेडी जाऊन राबका. अनगा भट यू सुधीर भट कुंदापुरा 98.24%. अमृत शेणै डॉक्टर ऑफ काशीनाथ शेणै कजके नाल्कूರು 98%. एस कृतिका पै सतीश पै शास्ताना 97.92%. सनत किणी एन संतोष किणी बैंदूರು 97.92%. श्रीलक्ष्मी प्रभु विश्वनाथ प्रभु चेंपी 97.76%. प्रज्वल भट्ट के मंजुनाथ भट्ट कोटेश्वर 97.23%.
दयदवरनो CA रामचंद्र प्रभू रायचूर तशी सदानंद प्रभू रायचूर हानी दोग जाणांनो वेदिके वयर येऊ का नेक्स्ट प्रतिभा पुरस्कार तुम्ही दोग जाणांन पुरयसून दिवं का म्हणून विनंती करतास आमगेले समाजाचे स्फूर्ती चेतन जावन आशिल्ले रायचूराचे CA रामचंद्र प्रभू अँड श्री सदानंद प्रभू हॉटेल उद्यमी आनी दोग जाण दयदवरनो नेक्स्ट सिरीज चेडवांक प्रतिभा पुरस्कार करता म्हणून विनंती करतास तुमको आमगेले GSB ऑल टेम्पल एसोसिएशना तर्फेन आत्मीय जावन स्वागत Son of करूंक Girish इच्छिता Bhai, Wadse 97.12%. Nandini Nayak, A. Venkatesh Nayak, Hunse Makki 97.12%. D. Bhuvan Kamath, D. Bharat Kamath, son of D. Bharat Kamath, Dakkar Bado 96.48%. निधि एम शणै महेश शणै सालिग्राम 96.16%. फर्स्ट सिरीज आन दिल्लेले मेमेंटो त्या कोणाकी एक दोग जाणां लालत पेलतान जाला काय ते तुगो रजिस्ट्रेशन काउंटरांत आस मागिरी जेवण जाल मागिरी ओरिएंटेशन दत्तारी तुम्ही ते तुमगेल आलत पेलतान कोरगेन एक्सचेंज कोरगेन वचेत नेक्स्ट टीम नाव अजून सांगा नेक्स्ट 21 to 30 सुमित्रा एस पै 21 to 30 प्रतिभा श्रीनाथ पै हरंजालो 96%. सी वृंदा हे चेडवांक सन्मान करता म्हणून आमगेले जय गणेश क्रेडिट सौहार्द सहकार निमित्त अध्यक्ष जावन आशिल्ले अशोक प्रभू साहेब कट्टे तशेंच आमगेले अनेक अभ्यागत जावन आशिल्ले वासुदेव कामत मंगळूरू डी वासुदेव कामत मंगळूरू तांणी चेडवांक एक प्रतिभा पुरस्कार करता तशेंच अशोक प्रभू साहेब कट्टे जय देवनो हांगेवनो चेडवांक पुरस्कार करता म्हणून विनंती करतात दामोदर हेगडे सन ऑफ गणपति हेगडे साहेबर कट्टे 98.52%. शरण्या भट्ट डॉटर ऑफ श्रीकांत भट्ट चेंपी 98.20%. दिशा पै डॉटर ऑफ जगदीश पै उप्पुंदा 94.88%. बी हर्षिता पै बी हरिदास पै बैदबेट्टु 94.40%. एस विद्याधर नायक विशालाक्षी नायक कलमर्गी शिर्यारा 94.40%. वेदवती बी कामत बी भुवनेश कामत बारकूरू 94.8%. जी वज्रेश बी शणै जी वेंकटेश शणै गंगोळी 93.92%. उदित कामत एम उदय कामत एम उदय कामत शंकर नारायण 93.80%. 93.80 ಹಂಗಾಗ 30 ಚರ್ಡ್ ಹೊಲ್ದಲ್ಲೇ ಅದು 31 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ತಾನು ಹೇಳಿದವಕ पुरस्कार घेतलेल्या सर्व प्रतिभावंत विद्यार्थीक अभिनंदने. नेक्स्ट 7 जण
नेक्स्ट 7 जण फर्स्ट येया वरलेल 7 जण नेक्स्ट येया ಒಟ್ಟು 14 जण आसा त्यांनी नेक्स्ट 7 जण फर्स्ट येया 7 जण नेक्स्ट येया ನೀರೇ नेर्लगट्टे भास्कर कामत माम दयदवरनो वेदिकेर येवका तशेंची कुंदापुर गणेश कामत माम तुम्ही वेदिकेर येवका ह्या 7 चेडवांक तुम्ही प्रतिभा पुरस्कार तुम्ही दोग जाणांक प्रतिभा पुरस्कार कोरका म्हणून विनंती करतास 31 समृद्धि एस के कामत श्वेता कामत सिद्धापुरा 93.44%. रम्या शानबाग सतीश शानबाग मलाडी तक्कट्टे 93.28%. अनन्या ए नायक अनंत नायक तक्कट्टे 93.12%. शशांक शानबाग सुरेश शानबाग सालिग्रामा 93%. जय श्रीकांत शेणे गोविंदराय शेणे जन्नाले 92.48%. सुदिना नायक कृष्णानंद नायक गंगोळी 92%. अनुश्री किणी माधव किणी गंगोळी 92%. हंगे 37 जाले. वेदमूर्ती श्रीकांत भटमाम चेंपी तन्नी वेदिकेर येवका तशेंची टी गणपती नायक तक्कट्टे अन्य वेदिकेर येवका लास्ट सेशन हांकां प्रतिभा पुरस्कार तशी तुमगेलो आशीर्वाद वरण जावका म्हणून विनंती करतास 38 वैभवी पै विठ्ठल पै सालिग्रामा 91.40%. निकिता कामत डॉक्टर ऑफ के गणेश कामत कुंदापुरा 91.20. पंचमी नायक डॉक्टर ऑफ दिनेश नायक तक्कट्टे 91.0% 4%. ओंकार कामत डॉक्टर ऑफ मंजुनाथ कामत कोटा 91%. अभय शानबाग एस अशोक शानबाग सालिग्रामा 90.56%. ग्रीष्मा प्रभु वंदना प्रभु कुंभाशी 90%. राघवेंद्र कामत उदय कामत जानवर कट्टे 90%. गायत्री नायक वेंकटेश नायक सालिग्रामा 90%. श्रीराम पै सन ऑफ संदीप पै सिद्धापुरा 94%. हंगा SLC चडवल तशींची CA तो पै CA कंप्लीट केलेली अर्चना पै कोटेश्वर दय 2 वेदिके येवका तिणे सन्मान घेवका. अर्चना पै कोटेश्वर पै CA कंप्लीट केली. हंगा एक मिनिट चेडवल सर्व प्रतिभावंत चेडवल मुखवेल भविष्य लायक दावा तांकां देव अनुग्रह करो चेड सेव करतशी तांकां अनुग्रह करो म्हणटाची ಜಾನಪದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ಮಾನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎದ್ದು ನಿಲೆ ಆನಂದ ದರೆಗಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ आनंद दरेगंतु मंकुतिम्मा सर्वांक आनंद मेळो संतोष मेळो सुख मेळो सौभाग्य मेळो म्हणून सर्व देवालाक प्रार्थना करताची चेडवलागे विनंती प्रतिभा घेतले का एक कಡೆ उत्तर सत्य सत्य धर्मगಳೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣೊಳಗಿರಲಿ
ಉತ್ತಮರ ಉಪದೇಶ ವಾಣಿ ಕಿವಿಯೊಳಗಿರಲಿ, ಚಿತ್ತದೊಡು ಸುವಿಚಾರ ಚಂದ್ರ ಮೂಡುತ್ತಲಿರಲಿ, ಜ್ಞಾನ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಲಿರಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂತೂ ಏಕ ಉಕ್ತಿ ಅಸ, ಶಾಲೆ ಎಂಬುದು ಬರಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಬಂಧನ ರಹಿತ ಸುಖದ ಸ್ವರ್ಗ. ಹೇ ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿनी दावनाशिले प्रतिभावंत चेडवांक पुरस्कार करचे आमगेल समाजाचे मलगडेले आशेरवरन होई ह्या तर्फेने आमगेले GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಅಜ್ಜೆ ಕುಂದಾಪುರ ಝೋನಾ तर्फेन आमगेले समाजाच्या प्रतिभावंतांक सन्मान केलेलो आसा. ह्या सन्मानाचे उद्देश इतल्यांची तुमगेल प्रतिभा समाजा एदूर कडला, जबाबदारी चढल्या त्या प्रकार तुमगेले नेक्स्ट तुमगेल सर्विस अंतू तुम्ही केलेले संपादनेंतू किंचित समुदायाकी समाजाकी सेव केलेले तेन्ना मात्र हे सुकृत फल ताजे मेळटा म्हणून सांगचे आशय आमगेलो. त्या प्रकार तुम्ही दत्ता ती म्हणून घेनो आम्ही लेखता आसा ती हंगा प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम जाल्ले. दयदवर आमगेल स्वयंसेवक हे खुर्ची खाली करच्याक एक व्यवस्था करका आईल अंतू कोणे चुकील असलं री. नेक्स्ट आमगेल काउंटर अंतू तुमगेले नाव सांगला री, आम्ही ताजी व्यवस्था करून दिता ती. मेमेंटो फर्स्ट अंतू मेमेंटोची की आलत पेलतान जाल्लेलं असं दयदवर नो क्षम करका ते तुम्ही आलत थंय वापस काउंटर अंतू एक्सचेंज करून घेऊन तुमगेल मेमेंटो तुमगेल नाव तुमगेल फोटो तंतू आसता ते इंटरचेंज करून घेऊन उसका म्हणून घेऊन विनंती करता असं. अनेक उत्तर उडगस येता. अनेक उत्तर असं ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ म्हणून आमगेले कूडकट्ट अंतू एक 120 घराचे ಒಟ್ಟು कोरगेनु आमगेल समाज अंतू आम्ही एक हॉल बांदिला. आम्हीची संघातर्फेने वार्षिकोत्सव करता आशिल्ली ती जाल्यारी कोरोना आमी एक 3-4 वर्सां कोण करू जायने ताजी द्योतक जावन प्रति वर्ष करता साल वार्षिकोत्सव आम्ही सत्यनारायण पूजेकी एक प्रतिभा पुरस्कार की करता आसा ती ताजेवरन प्रतिभा पुरस्कार हेंच वेदिकेर जाता. ताका विशेष महत्व कांय ना जाल्यार आमगेल समाजा तर्फेन आमगेल चेडवांक आम्ही एक सन्मान केला री मुखारी आमगेल समाज ಒಟ್ಟು ತಂगेल पात्र कसाने म्हणून कळता म्हणचे खातीर आम्ही आयोजन केलेलं आसा. ते हेच कार्यक्रमांतू अध्यक्षीय भाषण दल मागिरी वंदनार्पणेक फुडेची आमगेल समाजाचे प्रतिभान्वित विद्यार्थींक आणि एक साधक सन्मान आसा. तकवरन तुम्ही ह्या वेदिकेंतू उपस्थित आसून सर्वांनी ह्या कार्यक्रमाच्या प्रायोजकत्व घेवन नंतर तुम्ही आमगेले आयच्या कार्यक्रमातर्फेन जाल्लेले भोजन प्रसाद की ताजे नंतर जावचे ओरिएंटेशन की पुरयसूंक घेनो आमकां प्रीतीपात्र जावका म्हणून घेनो आमगेल संघातर्फेन की और GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ मंगळूर राज्य कुंदापुर झोना तर्फेने प्रप्रथम जावन घेवन विनंती करता आसा. आयचे सुकृत कार्यक्रमाचे मुख्य अभ्यागत जावन आशिल्ले आमकां मार्गदर्शक जावन आशिल्ले जनप्रिय शासक जावन आशिल्ले मंगळूरू D वेदव्यास कामत हांगेले परिचय करच्याक इच्छ पावता. D वामन कामत आणि D तारा कामत हांगेले पुत्ररत्न जावन आशिल्ले वेदव्यास कामत हांगेल जनन कुंदापुरांतूची जाल्लेले 7/12/1977 अंतू जाल्यार विद्याभ्यास आणि तांगेले जीवन सगळे मंगळूरांतूची समर्पित जल्ल म्हणल्यारीची कांय चूक जायच ना. मंगळूरू केंद्रा प्रायमरी स्कूल केंद्रा हायस्कूल केंद्रा कॉलेज थंय तांगेले प्राथमिक प्रौढ पदवी पूर्व आणि पदवी शिक्षण वरन तांणी संपन्न केलें. तांगेले यंग एज वरन तांकां विशेष जावन संगीत शक्ती कलयुगे म्हणचे एक तात्विक चिंतना तांगेल मनांत आशिल्लें. त्या प्रकार संघा कार्यांतू तांणी संपूर्ण भागी घेतली.
2017 ಅಂತೂ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ BJPचे जनरल सेक्रेटरी जावन चुनायत जाल्ली ती. ताजेकिंत विशेष जावन आमगेल समाजा खातीर सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून कोरून सुमार 70 कुटुंबाक आश्रय दिल्लें तसले धिमंत व्यक्तित्व हंगेले. विशेष जावन सीनियर सिटीजन्सांक तांगेले जीवन सुखमय जावन आसका म्हणून हे ट्रस्ट समर्पण केलां तांणी. तशेंच मंगळूरांतूची पदवीनंगडींतू मूडबिद्रेंतू कडलकेरेंतू एक इस्कूल दत्तू स्विकारा घेतलें. तशेंच आमगेले सिद्धापुरांत पर्यंत तांगेल्या सेवा जाल्लेली आसा. ते मात्र न्हय, ब्लड डोनेशन कॅम्प दुर्बळेंक आमगेल समाजाचे दुर्बळ चेडवांक तशी प्रतिभान्वित चेडवांक सदा प्रोत्साह दिवन ते मात्र न्हय तर धार्मिक कार्यक्रमांतवरेन विशेष जावन पदवीनंगडी गणेशोत्सव आशापुरो मंगळूरांतू कोडयाळांतू जावता तसले गणेशोत्सव आशापुरो भुवनेंद्र कोऑपरेटिव्ह बँक आशापुरो ताजे निर्देशक जावन दिगंता प्रेसाचे निर्देशक जावन अत्त मंगळूरांतू विशेष जावन आमगेल समाजाचे आमगेले म्हण तसले सुकृत स्वरूप जावन आशिल्ले आमगेल जनप्रिय शासक डी वेदव्यास कामत हांकां सभे तर्फेन आत्मीय जावन स्वागत करून तुमगेल 2 उत्तर उलोवका म्हणून विनंती करता. GSB ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षते घेतले तसले गौरवान्वित कुंदापुर वलयाचे GSB देवालय ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘाचे अध्यक्ष मिगलवण्ण दक्केरबाळ गोपालकृष्ण कामत तसेच कार्यक्रमावर उपस्थित पंचले आत्मीय चार्टर्ड अकाउंटंट एम जगन्नाथ कामत ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅನ್ನೆಕ್ಲೋ ಮಿಗಲಣ್ಣ ಡಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ के दिनेश कामत तशीच कार्यक्रम उपस्थित मंगळूरचे आमगेलो आदरणीय चार्टर्ड अकाउंटंट आणि उद्यमी नंदगोपाल शणै कार्यक्रम उपस्थित गणपती पै कार्यक्रम उपस्थित गौरवान्वित दावळी नारायण माम आणि वेदिकेर उपस्थित सर्व गण्यांक तशीच वेदिकेरी ह्या कार्यक्रमांतू मेळत असल सर्व आमगेल समाज बांधव विद्यार्थी समूहांक आणि मलगड्यांक हांव हृदयपूर्वक जाल्ले प्रणाम करताची चड वेळ उरलेना 2 निमिश उलोवन म्हगेले उद्घाटना समारंभा वेळार हांव भागवहिसूंक आशिल्लें. भारी संतोष कसं म्हळ्यार देवालय ಒಕ್ಕೂಟ आमगेल समाजांक निरंतर जावन ಒಟ್ಟು मेळचे निरंतर जावन आमी ಒಟ್ಟು मेळ काम करचो जाल्यार एक अवकाश मेळचे ह्या देवस्थाना निमित्त ह्या मंदिरा निमित्त. आज ह्या देवस्थान मंदिरा निमित्त आमगेल धार्मीक प्रज्ञा आमकां वेवस्थीत जावन आमगेल मुखावेल पिळगेक वेवस्थीत जावन अवकाश करून दिवचे मात्र न्हय अशी देवालय ಒಕ್ಕೂಟचे हे एक कार्यक्रम एक साधन केलें तसं तांकां एक सन्मान करता तांकां गुर्तुसुका तांगेल साधन समाजाक परिचय करून दिवका. चेडवान मस्त विद्याभ्यासान तांणी कोडूक केलेलो आसा तांकां एक गुर्तुसकून तांकां एक प्रेरणादायक शक्ती दिवता तसले कार्यक्रम जावका म्हणल्यार एक हे एक GSB देवालय ಒಕ್ಕೂಟचे कार्यक्रम एक शासक जावन हे कोस्टल कर्नाटकांतू मस्त यशस्वी जाल्ले कार्यक्रम तांणी आयोजन केला एक अनुष्ठान करता आसाची तर जावन GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟचे अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांक हांव हृदयपूर्वक जाल्ले अभिनंदन म्हगेले तर्फेन करता आसा. आमगेल समाज म्हळ्यार निरंतर जावन सर्वसामान्य प्रति एक क्षेत्रांत ह्या देशांत विदेशांत सान समाज जाल्यार
प्रति एकांतू व्यवस्थित जावन भागवहिसून आजी देश विदेशांतू प्रख्यात घेतील तसले व्यवस्थेंतू व्हड नांव घेतील तसले एक समाजाचे व्यक्ती आसा जाल्यार ते GSB समाजांत आसाची आजी मस्त रितीन आमगेले कोडगे समाजांतू आमी पळयता आसाची तर जावन ते कोडगे दिले तसना आजी निरंतर जावन आमगेले कोस्टल कर्नाटकाचे मात्र न्हय सगळे देश विदेशांतू हे कोडगे निमित्त नाना रितीन मस्त एक चेडवांक अवकाश मेळ्ळेले आमी पळयता आसाची मेळ्ळेले सर्व मालगड मेगेल्या पक्षी मस्त अनुभव आशिल्ले तांगेले जर चड विशय म्हाका सांगूक हांगा आशिल्ले वेदिकेर आशिल्ले पुरा जन मेगेल्या पक्षी मालगडे म्हाका अनुभव आशिल्ले पक्षी चड तांणी समाजाचे निरंतर काम करून आशिल्ले जाल्यार हांगा मस्त विद्यार्थी मेळ्ळे तांगेले मध्यान मात्र एक 2 उत्तर उलोवन आजी ह्या वेदिकेर तुमकां सन्मान मेळ्ळा सन्मान म्हळ्यार मुखारसून तुमगेले जिवनांत तुले आनी अत्युन्नत स्थानमानाक वचूंक एक अवकाश जनाल मध्यान तुमकां आनीक एक चांग रितीन सेव करता जाल्यार एक अवकाश म्हूण तुमी लेखून घेवन निरंतर काम करता आजी चेडवांक मस्त अवकाश मेळटा मेळटाची विद्याभ्यासांतू आजी आमगेल म्हालगड्यांत कोण आजी म्हगेल अन्नाक ह्या वेदिकेन तूं सन्मान केला म्हगेल अन्नाल मनाक कशें आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका शिकूंक अवकाश मेळ्ळी ना म्हगेल म्हणटाल मनाक कसो आशिल्लें म्हळ्यार आमकां शिकचे अवकाश मेळ्ळी तातूंत दुर्बळपण आशिल्लें आमगेले चेडवान शिकूंक तशीच आतां जनरेशनांत प्रत्येक मनांत कसं म्हळ्यार हांव कश्ट भोगल्यार वाडना म्हगेल चेडवान चांग रितीन स्थानमानार येवका म्हगेल कश्ट म्हगेल चेडवान पावचें नज्य म्हळ्यार एक भावना आवस बापसून की घरकडच्या मालगड्यांक आसता तांगेले त्याग ताजे म्हाका कितलो आसा म्हण म्हळ्यार आलोचन चेडवान निरंतर जावन तांगेल्या मनांत आमी दवरून घेवंक जाल्लो विशय आमगेले आनमान की आमगेले मालगड्यान आमगेले शिकवणा बद्दल तांणी करचें तसले त्याग कितले तांणी केलें तसलें काम कितले तांणी दिवसाक कितले घंटे निरंतर जावन तांगेले उद्योगांत आमगेले चेडवांक लायक स्कुलां शिकोवका लायक तांणी एक समाजांत एक व्यवस्थीत जावन तांणी एक जिवनांत लायक स्थानमान घेवका म्हळ्यार एक खातीर तांणी कळलें एक विशेष जाल्लो त्याग आसा तुमी आज जिवनांत SLC 95, 98, 100 आमकां गोत आशिल्ले प्रकार आमी स्कुलान शिकतना 100 म्हळ्यार वरलो 50 मार्क खंय गेला म्हण कोणें निमिताल नाशिल्ल्याची म्हळ्यार निमिताल नाशिल्लें म्हळ्यार तातूंत घरकडची परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हळ्यार त्या रितीन वातावरण आशिल्लें आज चेडवांक 98 मार्क मेळ्ळ्यार आवस बापसून आनी 2 % खंय गेला 2 मार्क खंय गेला म्हळ्यार निमूत तसले एक वेवस्था आसा जाल्यार आतां लायफ एक जीवन कशें म्हळ्यार लायफ इज अ रनिंग रेस धांवका 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 म्हळ्यार एक रिती वातावरण आसा धांवल्यार मात्र स्कुलांत अत्युन्नत मार्क घेतल्यार मात्र आमी जिवनांत सर्वश्रेष्ठ वेवस्थेंत पावेत म्हळ्यार तसले एक मानसिकता आज आसा 100% आज जिवनांत मस्त साधन करता जाल्यार एज्युकेशन इज अ व्हेरी मस्ट इम्पॉर्टंट विशय तज्जोटूची जिवनांत व्हड वेवस्था कसो जावका म्हळ्यार आमकां संस्कार भरीत जीवन वेवस्थीत जावन आमी अनुश्ठान करून घेवका संस्कार म्हळ्यार कसले म्हळ्यार आजी ಕೆಲವು हांव वेवस्थीत जावन पळयलां विंगड कडेन अनुभव पळयतना 100 मार्क घेतल्यार पक्कने घरकड मालगड येतना ते चेडवान मालगड कोणकी एक 4 जण आयल्याची वैदीक आयल्याची भटमम आयल्याची तातूंत ते चेडवाले हाव भाव ह्या बॉडी लँग्वेज कशी आसा ताजेवन आज एज्युकेशन वेवस्थीत आमी कॉम्पिटिशनांत कितलो मुखार धांवताची ताजी ओटूची संस्कार म्हळ्यार विशेष जाल्ले क्लास ताजेवन तुमी जिवनांत खंयचेय एक स्थानमानार देश विदेशांत मुखारसून तुमी वचा जाल्यार आमी शिकील स्कूल की ना आमकां अवकाश करून दिलेले GSB ಒಕ್ಕೂಟ समाज की मुखारसून आमी लायक रितीन व्हड स्थानमानार गेल्यार आनी खंयची एक विद्यार्थीक सहकार करून दिवता जाल्यार एक विशेष जाल्ले एक मनांत एक भावन दवरून काम करता जाल्यार व्हड जबाबदारी आमगेले वयर आसा म्हण हांव लेखता ताच्यान विद्यार्थींक आजी तुमकां मस्त अवकाश आसा फुडें आमी कॉलेजान शिकता आसतना चड कसो जालो म्हळ्यार कॉमर्स सायन्स कॉमर्सान खंयचे विभाग आयदर इकॉनॉमिक्स ऑर हिस्ट्री तदनंतर अकाउंटन्सी ऑर कॉमर्स कंपल्सरी सब्जेक्ट आज तंतूय हलवू नमूनेलो अवकाश आज आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ते ऑपॉर्च्युनिटी कशी ग्रास्प करून घेवका ते ऑपॉर्च्युनिटी कशी अवकाश घेवका ताजी ओटूची जीवन म्हळ्यार स्कुलांत आमी स्कुलांत कितलो अत्युन्नत मार्क काडटाची
ತಜ್ಜೊಟ್ಟುಚಿ ಜೀವನ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಿದೆ म्हणाल भाव ನಾವು व्यक्त करता त्याच्यावरून आम्ही विद्यार्थी प्रति एक विद्यार्थी आज ही जीवनात तुम्ही साधन केलेलं मस्त लोकांक पळया आज ही सण व्यक्तीन म्हणणे जीवनांत जी कोस्टल बेल्टान मस्त साधन केलेल्या व्यक्तींक पळयल्या रे त्या साधन केलेल्या व्यक्तींक जीवनांतू मस्त डिग्री केला की MBA केला की म्हळ्यार कर्मशेषे पुरो बट तांकां चड एज्युकेशन नॉलेज ना जाल्यार जीवन म्हळ्यार शाळेन स्कुलांतू तांणी अत्युन्नत मार्क घेतले देखून त्यांना आजी विदाउट एज्युकेशन त्या स्थानमानार पावले आज तुमकां विथ एज्युकेशन त्या स्थानमानार पावका म्हण जाल्यार हेवे जीवनांत अनुष्ठान करून एक लायक रितीन व्यवस्थित जावन आमगेले मलगड्यान देवस्थान स्वामी अन्य ಇನ್ನಿತರ ಇತರ कोर्ण येईल व्यवस्था चलोवन हाडपाची तज्जोटोची आज 24 गंटे आमगेले हांव सांगले रे आमगेले परिस्थिती कशी आसा म्हळ्यार हांव शासक जाल्ले कुडले एक 1.5-2 वर्स पळयतना खंयच्याय समारंभार बसले कुडले मोबायल काडचे हांव अशी पळोवचें ते अशी करचे संदर्भ आयिल्ले नंतर कितलेय जण म्हाका सांगचे सुरू केले तुम्ही वेदिकेर बसताची 4 जण येद्र मेळ्ळेले आसाची तुमगेले वोटर्स आसाची तुम्ही हांसनातले कशी ताका म्हाका दिसलें अरे होय हांव म्हगेले मोबायलांत आशिल्ले WhatsApp काणगले WhatsApp काणगलांत वर्स 3 जाले म्हणून जनप्रिय शासक काही उणेपण जालो म्हळ्यार जनप्रियांत उणेपण कसलें जायनी म्हणटना त्या जीवनांतू अनिवार्य म्हळ्यार आमकां अवकाशाक कित जालें अनिवार्य कितलस म्हळ्यार आमी जबाबदारी वता जावन तें अनुष्ठान करून घेवका आज ही सामाजिक जालताण नंदगोपाल मामा दनपार नंतर तो 1 घंटे तेगेलें सेशन आसा ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमॅन हांव सांगता ताणें गेले देवगिरी टी प्रोडक्ट तेगेले एक बारीक गुडवील आशिल्ले एक तो ताणें तेगेले 1 hour सेक्शन ताणें करचें आसा बट हांव कशें सांगता म्हळ्यार आज ही सामाजिक जालताणय आमकां आवश्यक आसा जिवनांत ते कितलो अवकाश आसा कितले आवश्यकता आसा तितल्याक मात्र ते अवलंबीत जाताची जीवनांतू मस्त रितीन आनी तांतूय येवची तसो वेवस्था कशी आसता म्हळ्यार आमकां मनांतू एक नमुने व्यवस्थीत जावन आमगेलें मन परिवर्तन जावता जाल्यार विशेष जाल्यार म्हायती तांत येता तांतू खंयचे घेवका खंयचे घेवचे ना म्हळ्यार आमी जिवनांतू व्हड रितीन ते अनुष्ठान करून घेताची आनी मस्त नाना रितीन अवकाश आमकां मेळतना लायफांतू आमी निरंतर जालेले शिक्षक निरंतर जाल्यार अवकाश मेळता वचता प्राय कितले जाल्यार अवकाश मेळता वता त्या खंयचे टायमार खंयचे अवकाश मेळता ते सदुपयोग करून घेताचे आज जिवनांतू साधना नाना रिती साधन करता जाल्यार अवकाश चेडवान घेवन आज हे ಒಕ್ಕೂಟ निमित्त तुमकां सन्मान केला तुमकां गुर्तिसला आज तांणी सांगता आशिल्ली एक उत्तर म्हाका उडगा हांव आयकलो आज तुमी सन्मान घेतला आनी मुखार आनी कोण घेवचें आसा मनान तुमकां उडगास आसो कसो लायक म्हळ्यार मुखारसून आमगेले चेडूं निरंतर जावन ह्या स्थानमानार येवका म्हण जाल्यार आनी हांव वचपासून एक कशें म्हळ्यार म्हगेली एक बेडीक आसा हांव कशी सांगचें म्हण म्हाका कळना चेडवांक विशेश जावन हांव केन्नाय एक सांगचें आसा 3 Idiots म्हूण एक फिल्म आयला ते 3 Idiots फिल्म पळयल्यार एक जिवनांत कशें अनुष्ठान करता चल्ल्याक वायल्ड लायफ फोटोग्राफर जावका म्हण आश आसता आनी अम्मा सांगता तूं इंजिनियर जा म्हूण ताका इंजिनियरींग फोर्सेबली ताका एक सिस्टम अंतू आमी एडॉप्ट करका म्हणटा जाल्यार एक एडॉप्शन ताका घालता सो ताका कसो जावका म्हळ्यार आमी कोळ घेवन त्या लायनरी ताका एक उत्तेजन दिवचें प्रेरण दिल्यार तांतू मस्त साधन करता जाल्यार अवकाश आज मेळटा ताच्या लागून तांगेले इंट्रस्ट खंयचे त्या वेवस्थीत जावन तांकां वाडचे जाल्यार अवकाश आमी दिवका आमगेल्या मनांत कसो तांकां घालचें आसा ते तांकां अनुष्ठान करचें गेल्यार तांकां विदाउट इंट्रस्ट तांणी दे कांट रीच अप टू गोल ताकाची ह्या इतलें सांगताची आज सर्व म्हाका विशेष जाल्लो एक अवकाश मंगळूर क्षेत्रांत काम करता जाल्यार अवकाश मेळ्ळा हांव सांगता जाल्यार देवालकी स्वाम्यालकी निरंतर सेवा केल्या निमित्त म्हाका मेळ्ळा म्हणून सांगता ताजे मध्यंतू आमगेले मलगड्याले म्हगेले आज्यान तुकून म्हगेले अन्नाले मंतान आमगेले कुटुंबाच्यान पुरो जनान निरंतर जावन देव धर्म निरंतर केलेले देखून आज अवकाश मेळ्ळा ते अवकाश निरंतर जावन काम करता जाल्यार मेळटा जाल्यार चंद रितीन प्रामाणीक जावन कोरका खंयचे रितीन तोंड जनातील जनांक एक काम कोरका म्हळ्यार दृश्टीन काम करता आसा सो थोडे पावस आशिल्ले देखून क्षेत्रांत एक 2 घर पडलेले आनी एक बंट समुदायाचो व्हड एक कार्यक्रम आशिल्लो ते सोण येवचें काही जायना
त्या कार्यक्रम तांकां व्हड कार्यक्रम ताणें अनुष्ठान करून घेतिल्लें तांकां एक व्हड एक सहकार हांव केले निमित्त आज एक तांणी ते एक कार्यक्रम घालून घेतिल्ले ताजे हांव थंय जावन हांगा घेतना वेळ जाला विळंब जाला तुमगेले पुरो जनले देवस्थान ಒಕ್ಕೂಟचे लगी आनी तुमगेले मालगड्यांगे लगी दाखलेल्या पुरो जन लगी हात जोडसून तुमगेले माफी मागताची आज ही दनपारा लायक सेशन हांगा वेदिकेन तूं ऑल टेंपल एसोसिएशन तांणी घाला ताजे हांव सकाळी हांगा सकाळच्या फ्लोरान तूं दनपार जेवणा वेवस्था केला जेवण जेल्या नंतर विद्यार्थीन सीधा वचून घरकडे वचून लायक कोण दळिताय खावन बिनी आमी निद्दल म्हूण जाल्यार जीवनांत मस्त गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां अवकाश चुकून वता ताजे हांव कसा जाल्यार दळिताय वचून जेवण करचेच ताजे वटूची जेवण जेल्या नंतर पुरा विद्यार्थीन हांगा येवन बसून समनवा विद्यार्थी कोणे चेडू उलयना कित्याक ನಮ್ಮ वेळ जाता पावस येता म्हूण हांव आना लोट वच्चें की ह्या क्लासांत आमी बसताची सेशन 1 hour म्हाका हांव आर्ताक एक कॉलेजाक गेलो आमकां कॉलेज आसतना 1.5 ಗಂಟೆ पीरियड 1 hour 1 hour 15 minutes मागीर ते आतां एक कॉलेजाक एक पीरियड म्हळ्यार 45 minutes सकाळीला हांव केलो प्रिन्सिपलांक आनी ಕೆಲವು ಕಡೆನ್ ತೂ ಕಾಲೇಜಂತೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮಗೂಚೆ 45 ನಿಮಿಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತದೆ ಸರ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತದೆ 45 ನಿಮಿಷ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಏಕ್ ಕೂಚಸ್ ಕಥ ಮಾಡರಿ ಅತ್ತ ಹಾವೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಉಳಿತ ಸಕಣಿ ತುಕು ನೆದ್ದೋಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಮ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಚೆಲ್ಡು ಬಸ್ಲೆ म्हणजलरी तंक शक्य स साध्यता स त्याजावून जेवण जेल्या नंतर पूरा जनन विद्यार्थी ह्या एक वेदिके मुखांतर मुखार येवन बसून 1 hour सेशन इज अ वेल सिस्टमॅटिक जीवनांतू ताणें कशी विद्यार्थ्यांक खंयचे अवकाश कशे आसा कशी सदुपयोग करून घेता तांतू खंयचे रिती खंयचे अवकाशांतू खंय सब कॉन्ट्रा व्यवस्था आसा हे पुरा रितीरी अवकाश कोण दिता जाल्यार नॉलेज कितलो आसल्यार आमी वाडोवन घेवचें कांय तोंदूर ना ताजावन हांव एक उतर सांगता सर्व चेडवान एकय उतरारी येवन बसता खंय न्हू तुमी सकाळी कापी दिली वा चेडवांक सकाळी कापी दिन दिला वा गट्टी बोलो भारत माता की कापीनी म्हूण लेखता अनेक पटी सांगता आज ही तुमकां एकय एक उत्तर सांगता स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव जाता आसा आज ही स्वतंत्र अमृत महोत्सव संदर्भाचेर 75 वर्सां मालगड्यान कोणकोणकी स्वातंत्र्याकोस्कर मेळचेकोस्कर त्याग केला त्या त्याग केलेले व्यक्ती आज आमगेल मध्य नाशे पुरो जाल्यार तांगेल त्यागा निमित्त आज आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां म्हणटना आज ही आमगेल जबाबदारी कसले म्हळ्यार तांणी स्वतंत्र घेवन दिलेले यशस्वी जावन हे देश मुनोर्च करून व्हरची व्हड जबाबदारी युवा पिळगेक आसा ताजे हांव एकत्र जावन एक मनार चांग रितीरी आमी ह्या कार्यक्रमांतू कितलो देवालय ಒಕ್ಕೂಟಜಾಂನಿ इतलो कार्यक्रम चंद रितीर केला ताका पूर्ण प्रमाणात चेडवान भाग घेवका म्हळ्यार एक विशेष जालेले तुमकां मनवी करताची बोलो भारत माता की धन्यवाद ಉಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಥೊಡೆ ಜಲರಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತಸ ಹೊಸತನವೇ ಬಾಳು ಹಳಸಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಸಾವು ಬಿಡು ರಸವು ನವನವಿತೆಯಿಂದ ಅನುದಿನವೂ ಹೊಮ್ಮಿ ಹೊಸತೊಂದು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಪಸರುತ್ತೀರೆ ಬಾಳ್ಚಲು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ಕ ಹೊಸತು ನಡೆ ಜಾವ್ಕ ಹೊಸತು ನುಡಿ ಜಾವ್ಕ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನು ಮುಂತನ್ನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯೇಯ ಆಮೋಣ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ त्या प्रकार हे अमृतोत्सव स्वातंत्र्य समारंभारी आमगेल देश आमगेल समाजाक मेळ्ळेले स्वातंत्र्य स्वेच्छाचार जावच्या नज्ज म्हणून परोक्ष जावन त्यांनी हिंट दिलेलं आसा त्या आमी पालन करून व्हरचें आमगेल कर्तव्य म्हणून सांगिल्लें वेदव्यास कामत मामांक सर्व समाजा बांधवा तर्फेन अभिनंदन करता आसा सुकृता हज्जे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले आमगेले GSP देवालय ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು हज्जे कुंदापुर वलयाचे डी गोपाल कृष्ण कामत तांणी ह्या सुकृत संदर्भारी अध्यक्षीय भाषण उलोवका हंगेल भाषण जाता रे दयदवर न्हू सकडा लागीं रिक्वेस्ट करता आसा आमगेल संघाचे एक प्रतिभा पुरस्कार आसा तक्वरेन वेदिकेर आशिल्ली अभ्यागतोची कसने दुसरे कसने फॉर्मॅलिटीज ना चेडवांक आमगेल समाजा तर्फेन आमगेल संघा तर्फेन स्मरणीक दिवन गौरविसूचे तक्वरेन भागी जावन हे कार्यक्रम संपन्न करता तशी प्रीतीपात्र जावका म्हणून उपास निमगून अध्यक्ष महोदय जावन आशिल्ले गोपाल मामा लागीं अध्यक्षीय उत्तर उलोवका म्हणून विनंती करता आसा
सर्वांक नमस्कार. प्रथम जावन देवाक तशींच स्वाम्यांक नमस्कार करून एक 2 उतरलोचक प्रयत्न करता. GSP ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಹಜ್ एक कुंदापुर वलय आमगेले हे एक 5-6 वर्स तकून आमी चोल नायले प्रास्ताविकांत आमगेले दिनेश मामान सांगला तशी हे एक कार्यक्रमाचे वेदिकेंत आशिल्ले तसले सर्व मालगडे आनीक आमगेले आज ह्या कार्यक्रमान सन्मान घेतिले मस्जन मालगडे वेदिके मुखारी मस्जन मालगडे आसाची दाखले आसाची सर्वांकय नमस्कार करून दोन्ही उतर उलयता. हे एक GSP देवालय ಒಕ್ಕೂಟ कार्यक्रम आमी 2017 प्रथम जावन केलेलो. त्या वेळार आमी सिद्धापुरांत प्रारंभ केले. तशींच 2-3 वर्स चल्ले मध्य कारणांतर जावन राबले. 1 वर्सांत वापस त्या कोरका म्हूण एक सकनाल एक आमगेल्या समाजाच्या वत्तड आशिल्लो. तशी आमी एक तक्कटेंत एक मिटिंगाक गेले त्या जाणाचे थंय एक 7-8 जन वट बसून ह्या विशयार उरलेले. तशीच वापस आमी पुरा जाणां वट मेळून एक सब करया म्हणून सब केली. तांतू हे कुंदापुर वलया तकून एक समिती कोरका म्हूण एक अभिप्राय येवन तांत एक हांव भागवयसिल्ले. कन्नडा सांगचे बडकुरी म्हूण आसता हांव एकलो धर्माक थंय एक कुरी जावन मेळ्ळें की म्हूण दिसता म्हाका. कसलेंय आसो कुरी जावन मेळ्ळ्यारीची म्हाका एक जबाबदारी तुमी सकळ वट मेळून दिलेली आसा. ह्या वेळार आमी एक हे कार्यक्रम ह्या वर्सा सायबर कट्ट्यांत करचे म्हणून सर्वान वट मेळून निर्णय करून हो कार्यक्रम आज करता आसाचे. उद्देश इतलेची बरे साधक सन्मान ना बरे प्रतिभा पुरस्कार न्हय. आमगेलो उद्देश मस्त आसा जाल्यार आज आमी प्रारंभारी एक सुकृत जावका आमगेलो कार्यक्रम म्हूण दृश्टीर आमी कार्यक्रम प्रारंभ केलो. ह्या वेळार म्हगेलो एकलो दोस्त पांडुरंग पै हांव ताका खंय वच जाल्यार कार्यक्रम ताका एक आपण व्हरचें आसता. ना कसलें करता तागेलें एक कसन उल्लो कर हांव एक 2 उतर सांग रे म्हणचें. त्या वेळार हाका ह्या कार्यक्रमाक एक लायक नाम दिवका पांडुरप्पा म्हणचें ताका म्हळ्यार ताणें बारीक खुशयेरी एक 5-6 नांव बरोवन दिलें. तांत म्हाका खुशी जाल्ली सुकृत म्हूण. म्हाका आज दिसता तें नांव दवरलेलें आज हे कार्यक्रम पळयतना आज आमगेल्या समाजांत गण्यांक आमी एक सन्मान करतना सुकृत जाल्ले म्हणचे एक भावना म्हगेल्या मनांत आयली. देवादयेन स्वाम्याल्या आशिर्वादान हो कार्यक्रम आज प्रारंभ म्हूण लेखता हांव. ह्या कार्यक्रमाक आमगेल्या मलगड्यान मस्त जाणांन आतां आमकां मार्गदर्शन केलां. ऑल टेंपल एसोसिएशन अशें पुरो कोंकणी फावंडेशन आसो अशें आमकां मस्त नमुने मार्गदर्शन दिलां. साध्य आशिल्ले तितले प्रयत्न करून तो कार्यक्रम आनीका मुखारी यशस्वी जावं तशें ऑलरेडी दिन मामान सांगलां 2 वर्सां तुमकां पिरियड म्हूण आमकां एक म्हयनो जालो तितलोची देवादयेन आनी एक 1.5 वर्स 2 वर्सां आसा. तुमगेलो सकट सहकार आनीक जावका आनीक समाजांत बर जावं तसले कार्यक्रम तुमगेलो सकल सहकार्यारी जाल्ला म्हूण तशें जावका ताका तुमगेलो सहकार मेळका म्हणून हांव तुमगे लागीं हात जोडसून विनंती करून घेता. आमी हे प्रारंभ करतना ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ त्या 2017 आमगेल्या समाजाच्या गण्यांक थंय बसून एक फोन केलेलो हांवें. आतां उडक आसता ಕೆಲವು जनाक हे कार्यक्रम करता आसाची तुमगेलो सहकार जावका.
आम्ही एक चेडवांक प्रतिभा पुरस्कार करताची ताका तुमगेलो सहकार जावं का म्हूण देवा दयेन कोणेय एक मनशान वरीन नो म्हणलेलें ना तितलें मात्र न्ही आमी तांकां सांगतना म्हणलेलें 5,000 रुपये दिवं का एकल्यान म्हूण निमगेलें ताका वरीन एकल्यांनी नो म्हणी त्याच रुपारी आज वरेन आमी मलगड्या लागीं समाजाचे अनुकूल आशिल्ले लागीं निमगेली त्या जाणां पयर आमी एक बरे 8 दिवसांतू आमी एक कमिटी मेंबर्स भोविले देवा दयेन आमी 2-3 कॅटेगरी केली आमी करचें न्हय म्हणलें केलें जाल्यार आर्थीक वेवस्था जावका पळय तुमी आमी सूर करतना 80% आशिल्ल्यांक आमी तांकां एक प्रतिभा पुरस्कार केल्लो आमी ऍपान ती 80% दवरून घेतल्यार मुगेल्या कारी 3.5 घंटे ताका जावका आशिल्ले 5 जाणां वयरी आजी आमगेले चेडूं आसाय हे कसले सांग म्हण आमगेल्या समाजान तूं आजी सक्कडे विचारी सक्कडे आसच जाल्यार आमगेले कर्तव्य कसलो म्हळ्यार आमी तांकां गुर्तिसूं का तांकां प्रतिभेक पुरस्कार करूं का म्हटल्यार आमी केलेलो हांतू केलो जाणां निमगेलें हे तुमगेलो प्रतिभा पुरस्कार म्हळ्यार कसले स्कॉलरशीप वे म्हणून न्हय स्कॉलरशीप आमी मुखारसून आमी सकट दुसरो संघ संस्था आसा आमगेलो आतां ऑलरेडी नंदगोपाल शेणे मामान सांगलें केलो तांगेलें ट्रस्टा भितरनी सकट जाता आमी वट्ट मेळ्ळो कोणाक आज अगत्य आसा मुगेल योजना आसा मुगेल म्हूण न्हय आमगेले संघटने योजना आसा खंयची एक चेडवांक ना एक दुर्बळांक दुर्बळ म्हणून आमी सांगचे ना आर्थीक जावन मक्षसाची तांकां खंयचे रितीन आमच्यान सहकार करूं जाता आसा ते आमी कोरका म्हणचे योजना दवरून घेतले आज एकलो घर बांदून अर्द जावन 2 वर्स जाले ताका एक मुखारसूचे वेवस्था करता तसले एक सन्निवेश आसा पुरो ना एकल्याक दुसरे नमुन्याचे आरोग्य विचार जावं तसले अनानुकूल आशिल्ले तेजनाचे आमी आमगेल्या समाजाच्यान वोट मेळ्ळो तांकां सहकार करता तसले एक योजना आमी दवरून घेतले आज प्रारंभ केला दयदोर हांगा आयलेल्या सर्व लागीं विनंती करताची 5,000 दिला म्हूण लेखूं नाकाची ते 5,000 स्वर्ण 2-3 वत्ताची आनी मुखारी वापस तुमगेले येताची तुमी आमकां आज कसलो सहकार केला पळय हाज्या कितें झड दिवं न्हू आमकां कोणाकच नाका आमगेल्या समाजाक तुमगेलो सेव जावका तुमगेलो सहकार जावका म्हूण निमगताची आमी हे कार्यक्रम केला आनी तो मस्त रितीन सहकार केले तुमी सर्व आसाची तुमकां हांव आमगेले कुंदापुर वलय GSB देवालय वकूट कुंदापुर वलय तेकून तुमगे लागीं विनंती करून घेताची तुमगेलो सहकार आनीक जावका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता अशींची आमगेले CA जगन्नाथ कामत माम आमगेले आर टेंपल एसोसिएशनाचे मंगळूरचे अध्यक्ष तांकां एक तवळे आमी कोरक आशिल्ले तांकां आमगेले तशी 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 एक सान बदलावणे कसं म्हळ्यार आमी प्रति वर्स कार्यक्रम कोण करचे म्हूण एक जबाबदारी दिताची उदाहरण खातीर ह्या सायबर कट्ट्याच्यान 3 वर्स फुडें तांणी सांगिल्लें आमी करताचें म्हूण जाल्यार तांकां अवंदो अवकाश मेळ्ळो तशींची आतां आमगेले हे कार्यक्रम मुखार सुचाक मुखावेल वर्साक हे कार्यक्रम करच्याक आमगेलो जाल्लो मलगडो कुंदापुर राधाकृष्ण इमाम वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेश्वर तांणी जबाबदारी घेतिल्ली आसा तांकां आमगेल्या सकळेचे आर टेंपल एसोसिएशन कुंदापुर वलय तेकून हांव तांकां तांणी ओपून घेतिल्ल्याक धन्यवाद दिता तशी आमगेले तांणी वेदिकेर येवका आमगेले CA जगन्नाथ कामत तांगेले निमित्ती एक गौरव स्वीकार करता म्हणून विनंती करून घेता ವಿಶೇಷ ಅವನು
प्रत्यक्ष आणि परोक्ष जावन सहकार दिले तुमकां सर्वांक काही आमगेल्या वकुटा तर्फेन हांव विशेष धन्यवाद सांगताचे मुगेले 2 उतरां राबयता. सर्वांक नमस्कार. तावळी एक विषय विसरलो. ह्या कार्यक्रम लायक रितीरी आयोजन केलं तसले GSB समाज सायबरकट्टे शिरयार माधव हेगडे एंड ತಂಡ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಡ ಸಮೂಹ ಹಂಗಸ ಮಕ್ಕ ಕಶಿ ಗೊತ್ತು म्हणल्यारी ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವಾಲ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲದಂತೂ ವಿಶೇಷ ಜಲಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತನ ಮಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಧವ ಹೆಗಡೆ ಮಮ್ಮಲೆ धार्मिक जल कार्यक्रम कोडेला दुखू ना सर्व देवळाक संदर्भाचेर कॉन्टॅक्ट करतना माधव हेगडे म्हाका साधारण एक 20 वर्स चुकून म्हाका भारी लायक परिचय म्हगेले अण्णाकांनी पुढे दुखून परिचय त्या दिवशी तो मंगळूरांतू सरकारी उद्योगी जावन आशिल्लो तेजेवन आनी काही आत्मीय म्हाका कनेक्शन तेजेवन तागे लागीं माधव हेगडे माम पल्ल्याक सकाळी तुमगेले 25 तारखेन येवका म्हूण सांगल्यार हेर दीस सकाळी 25 तारखे शिरयारचे हे एक भागाचे सायबरकट्टाचे येता आशिल्ले तेजेवन एक चंद आयोजन केला आमकां GSB समाजाचे हांकां अवकाश कोण दिला तशेंच नेक्स्ट वर्स बंडर मामा हांगा कुंदापुरांतू राधाकृष्ण मामान जबाबदारी घेतले आनी ताजे नेक्स्ट वर्साची अंदू कोणें जबाबदारी घेता घेता गेले तशी आनी काही ताका म्हळ्यार ते रिलेन तूं ट्रान्सफर करचें आसता तशी वेवस्थीत जावो तशी सायबरकट्टाच्या ತಂಡाच्या हांकां पुरो जाणांकय हांव अभिनंदन करता की मुगेले 2 उतरां स्वरूप अजोका जाणारी हाची मागशी मस्त जाणाऱ्या त्याग आसा श्रम आसा त्रिकरणापूर्वक जावन सेव केलेलो आसा तांणी केलेल्या सेवेक तांकां एक गुरुतिसीना जाल्यारी तांची आमी कृतज्ञ जावन आसा ते ह्या विशयाचेर स्मरणिके दिवचे आयोजन आमी केला. हे स्मरणिकेची यादी वाजूका म्हणून घेवन कोटेश्वर सदानंद पै मम्मालगी विनंती करता आसा. तशींच आमगेले ऑल टेंपल एसोसिएशनाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले CA जगन्नाथ कामत माम हे सुक्रता कार्यक्रमाचे स्मरणिके जावन आशिल्ले कृपा रस्ती म्हूण आशिल्ली एक नेम प्लेट आयचे समारंभ यशस्वी जावचे कारणीभूत जाल्ले समाज बांधव केलो जाण आसा ती तांकां दिवका तांकां प्रितीपात्र जावका येवचे वर्स वरेन तांगेले सहकार आमकां वापस मेळका म्हणचे आशयारी हे गौरवार्पण आमी करता आसा ती ताजी यादी वदुका म्हणून आमगेले सदानंद मामाले निमूंक येता. ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ K. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಕುಂದಾಪುರ್ ಹರಿಗುರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನವದೆಹಲಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಏಂಜಲರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ನೇಕ ಗಣೇಶ್ ಮಮ್ಮನ घेऊ का श्रीनिवास प्रभू कुंदापूर जगणाने तांकां ऑनर करता म्हणून म्हणून येता. तशी जी गोल्ड स्पॉन्सर तशी जी श्रीकृष्णा पायस नेर्लगट्टे हाजे नेर्लगट्टे भास्कर नायक माम थंय दोन वेदी घेऊ का महालक्ष्मी मेडिकल्स कुंदापूर हाजे देवराज शानबाग कुंदापूर गणेश कामत हानी घेऊ का बसरूरू वासुदेव भट फॅमिली रघुराम नायक ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಿರಿಯಾರ दिनेश गोविंदराय कामत कोटेश्वर उमेश प्रभु ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಸಾಸ್ತಾನ ಚೇಂಪಿ ಮಾಧವ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಅಚ್ಯುತ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗೋವಿಂದ್ರೆ
ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ. ಮಾಧವ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾಧವ್. ಡಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾಮತ್, ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್, ದಕ್ಕೇರ್ಬಾಳ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್. ಮದ್ದಣ್ಣ ಏನಿಸ್ತ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾಮತ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್. ಗೋಪಾಳ ಮಮ್ಮನ್ ಗೆವ್ಕ. ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತರ್ಪೇನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮತ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್. ಹಾಂ, ರಾಮಣ್ಣ ರಾಮರಾಯ್ ಕಾಮತ್, ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ. ಹಾಂ, ಭರತ್ ಕಾಮತ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್. ನಿನಾದ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಕುಂದ್ ಪೈ. ಹಾಂ, ಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ. ಮದ್ದಣ್ಣ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾಮತ್. ಗೋಪಣ್ಣಿಗೆ मंगळूराचे माजी मेयर जावन आशिल्ले दिवाकर पांडेश्वर हांणी आमगेले समारंभांतू आमगेले शासकालोटू उपस्थित आसती. सर, ताವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ತಾವು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಶಾಲು ಗೌರವಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೊದಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಈ GSB ಸಮೂಹ ದೇಗುಲಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. तवळी चांगलं सुक्रत हे आमचे म्हणून सुक्रत येदोळतय जाल्लें आतां आमगेल संघाचे सुक्रत हे कसलें म्हळ्यार आमगेल संघांतू आमगेल समाजांतू मस्त साधन केलेलें तसलें साधक महोदय ಒಟ್ಟು आमगेल समाजाचे एक 6 वार्षिक उत्सव आचरणे हांगा जाता आसा. ह्या प्रयुक्त आमगेल समाजांतू प्रतिभा पुरस्कार करचे आमगेल वर्षं प्रति कर्तव्य लास्ट 4 वर्सां तकून आमकां करूं जाय न्ही जाल्यार हेंचे संदर्भारी इतले दिव्य सभांगणांतू दिव्य समाज बांधवाल आशीर्वादारी आमगेल चेडवाक हे प्रतिभा पुरस्कार घेवचे सुक्रतची त्या तर्फेने आमगेल चेडवाक विशेष दावनू प्रतिभा पुरस्कार घेवच्याक वेदिके आत तयार जाला. वेदिकेंतू उपस्थित आशिल्ले सर्व अभ्यागत लागी एक विनंती, कसले चेंजेस ना, तुम्ही थंय आसता ते आमगेल चेडवांक सान एक सम्मान करका. आमगेल वार्षिकोत्सव हंतू एक सांकेतीक जावन आचरण करच्याक अनुमती दिवका म्हणून विनंती करतास. प्रतिभा आमगेल गांवचे हाजे प्रतिभा पुरस्काराचे लिस्ट वाजून सांगता म्हणून जगदीश हेगडे साहेब गटे हांगे लागी विनंती करतास. सर्वांक नमस्कार. आमगेले हे वार्षिकोत्सव प्रयुक्त
आमगेले हुಟ್ಟूर सन्मान म्हणगेनु आमगेले GSB सेवा संघ शिरियार सायबरकट्ट्याचे 2 अंक तांतू हायेस्ट मार्क कळलेंक आम्ही सन्मान करता सती तांत्रिक शिक्षण म्हणगेनु नितीन नायक सन ऑफ नागेश नायक IIT तू रँक घेतला ताने तंगेल घरचे तंगेल भाव जेव्हा कोणे आयला री घेवेत. नेक्स्ट विघ्नेश नायक सन ऑफ लेट वेंकटेश नायक कलमर्गी तो तगेलो भाऊची ताणे दोन्ही घेवेत. इंजिनियरिंग तू हायेस्ट मार्क काढला तानी दयदवर ವೇದಿಕೆಯರು येवका जलतीतल ಹೋಗಿ प्रतिभा पुरस्काराक अनुभव करून दिवका म्हणून विनंती करता आस. डिग्री तू 92% घेतले. नंदिता हेगडे डॉटर ऑफ गणेश हेगडे सायबरकट्टे. PUC तू गजानन नायक सन ऑफ दामोदर नायक कलमर्गी आणि 3rd रँक घेतला स्टेट लेवल 3rd रँक 9th रँक स्टेट लेवल 9th रँक सॉरी 9th रँक. यस आदिती शणै डॉटर ऑफ श्रीषा शणै गावळी 93%. अदिती शणै SSLC तू शुभन शानबाग सन ऑफ सतीश शानबाग कलमर्गी 87.4% घेतला. CBSE तू 87.4%. कार्तिक शणै हांका सन्मान करता म्हणून घेनो आमगेला अभ्यागत जावन आशिल्ले श्री D वेदव्यास कामत माम, D गोपीनाथ कामत माम, तशेंची नंदगोपाल शेणै माम, तशें दिनेश कामत माम, तशेंची जगन्नाथ कामत माम आणि गणपती पै माम हांगे लागी विनम्रपूर्वक जावन विनंती करतास. ಕೋಟಿಗಾವುದ ಹಾರಿ ಹನುಮ ಸೀತೆಯ ಕಂಡ ಎನಿತು ಹಾರಿದನಿವನು ಅನಿತೊಂದು ದೂರ ಏಕಮುಖ ಚಿಂತನೆಯೇ ನಿಜದಿ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ರಾಮ. आज हन्नी विजयोत्सव आचरण करता आसती हंगेले यशस्सू हंगेल कुटुंबाकय तशींची आमगेल समाजाकय एक यशस्सू सेवी त्या तर्फेने सर्व समाज बांधवांना अंक एक चप्पाळ दिवन तुमगेल मलगडेन तांकां त्या चेडवाक आशीर्वाद करता म्हणून विनंती करतास. नेक्स्ट कार्तिक शणै सन ऑफ महेश शणै 84% घेतला त्यांनी. कीर्तना हेगडे डॉटर ऑफ सतीश हेगडे 80%. विद्याधर नायक सन ऑफ लेट वेंकटेश नायक कलमर्गी 94%. दामोदर हेगडे सन ऑफ गणपती हेगडे 96% इन SSLC. नेक्स्ट विनायक शणै म्हणून सन ऑफ रघुनाथ शणै गरकेमठ आमगेले इंडियाचे खली म्हणून ऐकले तुम्ही आमगेली हो सायबर कट्टाचे खली कसले म्हळ्यार रेस्टलिंग चॅम्पियन हो विनायक शणै सन ऑफ रघुनाथ शणै मंगळूर युनिवर्सिटी लेवलार रेस्टलिंग चॅम्पियन सायबर कट्टाचे खली मंगळूर यूनिवर्सिटी लेवलार इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन अंतू चॅम्पियन जाल्लो रघुनाथ शेणै हांकां सम्मान वेदिकेर आशिल्ल्या सर्व अभ्यागतांक सेरून कोरता म्हणून विनंती करतास. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ವಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಚೆಡುವಲ ಸಾಧನ ಅಪಾರ सर्वांनी जोर आणि चप्पाळ्या ಮೂಲಕ एक सपोर्ट कोरका तांगेले साधारण
धन्यवाद. येदोळताई प्रतिभान्वितांक पुरस्कार केलाय. विशेष जावन आम्ही दोन्ही अभ्यागतांक आमगेल संघातर्फेन गौरवार्पण करचे आमगेल जबाबदारी. एकाच जावन आमगेले CA नंदगोपाल शेणै माम तांणी दय दवरून वेदिके मुखार उपस्थित आसूं का. तशींच आमगेले शासक जावन आशिल्ले D वेदव्यास कामत माम. आजी आमगेल समाजाक आमगेल चेडवांक विद्या कल्पक तुकून विशेष जावन आमगेल संघा वठाराक अराउंड 10 lakhs रुपीसाचे स्कॉलरशिप येवत तशें कारणीभूत जाल्लेले सिंपल लिविंग अँड हाय थिंकिंग ह्युमन पर्सनॅलिटी इज नन अदर दॅन CA नंदगोपाल शेणै. हांकां आमगेले संघा तर्फेन सन्मान करचे आमगेले जबाबदारी. हें न्हय जाल्यार आमी खंय कृतज्ञ जाता ती म्हणून घेनू. दोनीच जावन घेनू आमगेले शासक मामू आश्चर्य जावचो पुरो कसने निमगेल रिची तंगेल तर्फेनी ना म्हणचे उत्तर आमगेल संघाक आज तांणी दिनी. त्रिकरणपूर्वक जावन घेनू तांणी तांकां तंगेले विदीन लिमिटारी कसान करूं जाता ते सकड सहकार तनु मन धन कायेन वाचा मनसा केला त्या प्रकार तंगेले स्वल्प मट्टाक ऋण वरेन आम्ही तीर्सूच्या जायसना त्या कीर्तीಗೋಸ್ಕರ तंगेले यशस्सु आमक वरेन एक अनुसरणीय जावन आशितसाली योग तंगेल तर्फेन आमक मेळो. हंगेले जिवितावधींतू आशिल्ले मौल्य कसन आस त्या वरेन आम्ही आमगेल जिवितावधींतू अनुसरणीय जावन चलोंक येन वता जाल्यार योगा भाग्य आमकां मेळो म्हणचे खातीर तांकां एक गौरवार्पण करचो सुयोग हे सुक्रतारी मेळ्ळा. विशेष जावन सर्व समाज बांधवांनो दय दवरून गट्टी चपाळ मारगेन हे दोग जण साधकांक प्रोत्साह दिवका अभिनंदन करता. आम्ही तांकां तंगेले मौल्ययुत जीवन आम्ही अनुसरिसूंक येनो वचित जाल्यार योगा भाग्य आमकां मेळो म्हण घेनो देवा लागीं प्रार्थना करता. आमकां गौरव करता म्हण घेनो आमगेले संघाचे अध्यक्ष नारायण शेणै तशेंच ऑल टेंपल एसोसिएशनाचे अध्यक्ष CA जगन्नाथ कामत गणपती पै माम गोपी माम तशेंच गोपाल कृष्ण कामत माम दिनकर शेणै माम सर्वा लागीं प्रीतीपूर्वक जावन विनंती करता. GSB सायबर कट्ट्याचे व्हॉलंटियर्स दय देवन सकड वयर या जल्दी लोक टाइम वेस्ट करू ना प्लीज. आणि काही एक सन्मान कार्यक्रम असं दही दवरून बसील कोणे उठो नका ती लास्ट बाईल म्हणशी दही दवरून बैसा ती 2 मिनिटं 2 मिनिटं चढ वेळ टाइम करणार.
ह्या सुकृता संदर्भारी विशेष धावनू आमगेल्या संघाचे कार्यदर्शी माधव हेगडे मधुवना हांका संघातर्फेन तशेंच आमगेल्या समाजातर्फेन सन्मान करता म्हणजे आमगेला आशय. ह्या प्रकारात त्यांनी दंपती समेत जावन वेदिकेर उपस्थित असू का जलतीत लोक हा कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून विनंती करता असं. सुकेश परिचय रेडी असवा. दंपती समेत दही दवन ओगे येवका टाइम वेस्ट करू नका ती प्लीज. लास्ट सम्मान है आयच्या कार्यक्रमाचे. हाजे नंतर वंदनार्पण आहे. हाजे नंतर औपचारिक देसीय जेवणाचे खाद्य सेवन करून अपास ओरिएंटेशन प्रोग्रामाक रेडी जावका म्हणून न्हू तुमगेले विनम्रत जावन विनंती करतास. हांगेल परिचय करका म्हणून न्हू सुकेशाला विनंती घाली. सुकेश प्लीज. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನರೇ, ಗೌರವಿಸು ಜೀವನವ ಗೌರವಿಸು ಚೇತನವ ಆರದೋ ಜಗವೆಂದು ಭೇದವೆಣಿಸದಿರು. ಹೋರುವುದೇ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸುಗ ನಿನಗೆ ದಾರಿಯಾತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತು ಅನ್ಯರದೆಂದು ಭೇದ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದೇ ಬದುಕಿನ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ. ಅದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ದಾರಿ ಎಂಬ ಕಗ್ಗೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಸಮಾಜದ ರಣವನ್ನ ತೀರಿಸಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಇವರು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾಜಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ರತ್ನರಾಗಿ ಗರಿಕೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಕೋಟಾದ ವಿವೇಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇವರು. ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಟುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅಪ್ರತಿಮ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಮಾನುಷ ಸಖನಾಗಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಂಗಳಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾದವರು ಇವರು. ನಗುಮೊಗದ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಹೊತ್ತು ಅನ್ನಪಥದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 16 ಉಪಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಜಾನಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತನಾಗಿ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು 2022 ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಇವರು. ಬದುಕಿನ ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಹೊನ್ನುಳ್ಳವರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು, ಎನ್ನುಳಿರುವುದು ಮಾನವಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಣಯ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಗೈವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಬದಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿಯ ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಲಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿದವರು. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆಂಪಿ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಂಬೂರು ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, GSB ಸಮೂಹ ದೇಗುಲಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, GSB ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಾಯ್ಬರಕಟ್ಟೆ ಶಿರಿಯಾರ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಗರಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇವರು. ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಆದರ್ಶ ಪತಿಯಾಗಿ, ಪುತ್ರರತ್ನದ್ವಯರಾದ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಂಕೇತರ ಆದರ್ಶ ಪಿತನಾಗಿ, ಸಂತೃಪ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೃದಯವಂತ ಶ್ರೀ ಮಧುವನ ಮಾಧವ ಹೆಗಡೆ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮಿ ಸಂಘದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವ ತಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವ ವೈನತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿ ಅನವರತ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸಹೃದಯಿ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳ ಭಾವ ಬಿಂದುವಿನ ಸಿಂಧುವಾದ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯರ ಆशिल्ले सर्व अभ्यागत हांकां सन्मान करता. ವೇದಿಕೆಯರ आशिल्ले सर्व अभ्यागत सेरून हांकां सन्मान करता म्हणून विनंती करता. प्रथम धावनो
राधिका नायक एकचूर वेदिकेर येवका. समारंभाचे अंतिम हंत जावंक गेलो. आयचे समारंभांत उपस्थित आशिल्ले दोग जण गण्यांक स्मरणीक दिवचे कार्यक्रम दय दवरून 1 मिनिट बैसा ती दय दवरून 1 मिनिट लास्ट एक असं फंड घाला सही आणि पोर रेडी जाला दय दवरून बैसा 1 मिनिट. आमगेले समारंभांत उपस्थित आशिल्ले CA नंदगोपाल शेणै मामाक, GSB ऑल टेम्पल एसोसिएशन अध्यक्ष CA जगन्नाथ कामत माम एक स्मरणीक दिवन गौरव अर्पण करका आयच्या कार्यक्रमा निमित्त तांकां स्मरणीक दिवका म्हणून विनंती करतास. तशेंच आमगेले शासक D वेदव्यास कामत माम हांकां स्मरणीक दिवन गौरव अर्पण करका म्हणून विनंती करतास. समारंभाचे अंतिम हंत जावन धन्यवाद समर्पणे कार्यदर्शी माधव हेगडे मधुवना. सर्वांक नमस्कार. ऑलरेडी लेट जाला. एका वाक्याने हांव आज कार्यक्रम धन्यवाद दिवच्याक प्रयत्न करता. आयचे कार्यक्रमाचे अध्यक्षता वहिसिल्ले आमगेले GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಹಜ್ಜೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯचे अध्यक्ष श्री गोपालकृष्ण कामत हांकां हांव GSB सायबरकट्ट्यांनी तुमगेले सक्कळ पारू जावन अनंत अनंत धन्यवाद दिता आसा. तशेंच आज मुख्य अतिथी जावन आयलेले श्री D वेदव्यास कामत शासकರು मंगळूರು दक्षिण क्षेत्र हांकां समेत हांव GSB सायबरकट्टे आनी आमगेले तुमगेले सक्कळ पार जावन अनंत अनंत धन्यवाद दिता आसा. आज मंग उपस्थित आशिल्ले श्री CM जगन्नाथ कामत अध्यक्षರು GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ मंगळूರು हांकां समेत हांव अनंत अनंत धन्यवाद अर्पण करता आसा. अन्यकले गौरव उपस्थिती आमगेले जाल्लेले श्री D गोपीनाथ कामत आडಳಿತ मुक्तेश्वर महामाई महागणपती देवस्थान सिराले हांकां समेत हांव अनंत अनंत धन्यवाद दिता आसा. तशी श्री K दिनेश कामत कोटेश्वर उपाध्यक्षರು GSB देवालयಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ದಿತ್ತಾ ಸರ್. ಶ್ರೀ T ಗಣಪತಿ ಪೈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ GSB ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆ समेत ನಾವು धन्यवाद दिता सर. तशीच आयचे दिक्सूची भाषण केलेलं आहे. आज एक कार्यक्रम उद्घाटन केलेलं आहे श्री CA नंदगोपाल शेणै मंगळूರು अध्यक्षರು विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूರು हांगा समेत GSB सायबरकट्टे आनी तुमगेले सर्व पर जावन हांव हृदयांतराळाचे धन्यवाद दिता सर. तशीच आज आमगेले आमंत्रणाक मन्नाण दिवन अंगवर येवन आमगेले सन्मान स्वीकार केलेले श्री K श्रीधर विठ्ठल कामत कोटेश्वर, श्री राधाकृष्ण शेणै ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಲ್ಮರ್ಗಿ ಸಿರಿಯಾರ, ಶ್ರೀ D ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು MCI ಮಂಗಳೂರು, ಮಕ್ಕಿಮನೆ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಮಣೂರು आणि बांड्या श्रीकांत पै गंगोळे तशी श्रीमती लक्ष्मीदेवी सदानंद पै संतरो कोटेश्वर हंगे सर्वंकच हांव GSB सायबरकट्टे आनी GSB देवालय ಒಕ್ಕೂಟ हाजे तर्फेने हांव धन्यवाद दिता सर.
तशींच आज आमगेले आमंत्रण वयले हंगा वरेन येवन आमगेल मुखांतर म्हळ्यार GSB देवालय ಒಕ್ಕೂಟ मुखांतर प्रतिभा पुरस्कार घेतिल्ले सक्कड MBBS पॅरामेडिकल डिग्री टेक्निकल एज्युकेशन PUC SLC आनी सक्कड CA हे सक्कडंतू साधन केलेले प्रत्येक चेडवाक हांव आमगेले दोन्ही संस्थे परजावन धन्यवाद दिता सर. तशेंच आज हंगा येवन आमगेल्या कार्यक्रमाचे प्रसारक आमकां सहकार दिलेले यूथ ऑफ GSB हाजे तंडाक हांव आनी सक्कड परजावन हांव धन्यवाद दिता सर. तशेंच हाचे साऊंड सिस्टम्स वेवस्था केलेले समुद्यता आज सुकेश शेणे हांकां हांव सुकेश शेणे आनी तंडाक हांव आमगेले GSB सेवा संघ आनी आमगेले GSB देवालय ಒಕ್ಕೂಟ परजावन हांव धन्यवाद दिता सर. तशींच आमगेले आमंत्रण वयर हंगा आयलेले पत्रकर्ता मित्र तशींच मंगळूरचे माजी मेयर दिवाकर हांकां समेत हांव अनंत धन्यवाद दिता सर. आमगेले आमंत्रण स्वीकार करून हंगावर आयिल्ले सक्कड आमगेले GSB समूहचे गण्य कुंदापुर रायचूर तुकून आयलेले तशींच मंगळूरू अशी सुತ್ತमुತ್ತ सक्कड उडपी कुंदापुर सक्कड आयलेले सक्कडकाचे हांव GSB सेवा संघ साहेबरकट्टे आनी GSB देवालय ಒಕ್ಕೂಟ तर्फे धन्यवाद दिता सर. तशी वेदिकेर आशिल्ले आमगेले आट्रपेटे देवस्थान लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान चेंपी हाजे अध्यक्ष श्री दिनकर शेणे आनी आमगेले GSB सेवा संघ साहेबरकट्टे शिर्याराचे अध्यक्ष नारायण शेणे गावळे हांग सकड हांव अनंत धन्यवाद दिताची कोणी तरी चुकून गेल्यार क्षम दिवका. प्रत्येकल्याक आमकां सहकार प्रत्यक्ष परोक्ष सहकार दिलेले सकडकाचे धन्यवाद दिता सर. आज छायाग्रहण केलेले पुंडलीक शेणे कोटा हांकां समेत हांव दोन्ही संस्थे परजावन धन्यवाद दिता सर. अशी मिगेल धन्यवाद कार्यक्रम रबेता सकड जेवणा व्यवस्था सर. एक 10 मिनिट वेट करून एक सकड जेवण करून नंतर जेवणा नंतर कार्यक्रम आसा आमगेले CA नंदगोपाल शेणे हांगेले एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आसा ते पुरेसून वचका म्हणून रिक्वेस्ट करता सर. ताजे नंतर एक लकी GSB कार्यक्रम आसा चेडवांक ते लकी GSB तांगेले कार्यक्रम जेन्ना मागीर करता आसा ते 5 प्राइज आसा अमेझींग प्राइज ते पुरेस घेवन हांव सकड वचका म्हणून रिक्वेस्ट करून आमगेलो कार्यक्रम राबयता. धन्यवाद. समाज बांधवालागी विनंती आता ऑलरेडी मस्त लेट जाला दय दवरनो जल्तितलो वग्गी चेडवान उपस्थित आसुका मलगडेन तांकां अनुभव करून दिवका म्हणून हांव विनंती करता आसा. तोग्गू हालांत तो जेवणा वेवस्था आसा दय दवरनो ह्या जेवण करून ताजे नंतर वापस हांगा येवन बसका. आमगेल संघाचे 11 जन चेडवो तावळी आमगेल संघा वार्षिकोत्सवा तर्फेन सम्मान स्वीकार केलेले दय दवरन हांगा वेदिकेर येवका. आमगेल संघाचे 11 जन चेडवो आमगेल संघात कोण सम्मान घेतिल्ले 11 जन चेडवो दय दवरन 1 मिनिट वेदिकेर येवका. GSB सेवा संघ साहेबरकट्टे शिर्यारा हाजे 11 जन चेडवो आमगेल